Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Revision घेऊ? Good student म्हणून गावता फ्रंट बेंचर. बॅक बेंचर्स कितें म्हणटा रिविजन घेऊ? फ्रंट बेंचर्स सगळीं येस म्हणटात. Praise God. Okay, last week कितें शिकलेलें आमी? Simple question. खंयचो स्क्रिप्चर आमी घेतलेलो? Okay, we thought the child was dead. Whose child? Whose child we were talking about? Jairus. Okay. We thought she was dead, but then what happened? Then she went to heaven. People were crying. Because she went to heaven, people were crying. No, she never went to heaven. She waited for the miracle to take place. Praise God. She did not think God said she would get But that was the story. Jairus and his daughter and Jesus in between. That was the story that we saw. But what was the lesson? तातून शिकवण कितें आहली? स्टोरी ओके हा. जायरस आसलो, जायरसाची धूव आहली, ती मेली आनी तातूंत मोदें जेजू आहलो. आतां तातूंतल्यान शिकवण कितें आसली? ते चारय पॉइंट्स हितून आहले देवाचें उतर. वय आमी पयलें Romans 4:17 to 21. ओके, तातूंतल्यान आमी आमचो भावार्थ कशे भशेन वेव्हारांत घालता तें आमी शिकलेलें. आनी मागीर जायरसाचे स्टोरींतल्यान जायरस आनी ती रोतपाट जाल्लेले बायलेंतले तिजे स्टोरींतल्यान एग्जाम्पल घेवन आमी तेच पॉयंट परतून पळयले. ओके, कितें 4 पॉयंट आहले ते बुकान पळय नासतना कोण दिता ताका 10 पॉयंट्स, कोण आन्सर दिता बुकान पळय नासतना. She was suffering from that. देवाचें उतर मारता तेन्ना आमकां होप येता. होप आयल्यार आमकां आमी म्हणजे दिसना आमच्या जिवितांत घडटलेशें दिसता. आनी म्हणजे सर्कमस्टन्स कितें पळोवंक पावना आनी तितून तें ग्लोरी दिवपाक. हालेलुया, प्रेज गॉड. की सामरी तिणें दिल्ली. सो फूल 10 पॉयंट्स. पयले सुवातेर देवाचें उतर जेन्ना आमकां मेवता तेन्ना आमकां होप नासलेल्या सिट्युएशनां पासून एक होप मेवता. हालेलुया. तेन्त आमी पळयलें अब्राहमाचे स्टोरीन, तेन्त आमी पळयलें ते रोतपाट जाल्लेले बायलेचे स्टोरीन, तशेंच जायरसाचे स्टोरीन. हालेलुया. आतां जेन्ना तो होप मेवता तेन्ना आमी कितें तरी करूंक जाय. तें कितें? उतर उलोवंक जाय आनी we have to give glory to God that okay, that is part of changing our words, but one thing is we speak what we want to see, not what the situation is. Yes, so we change our words first of all. आमी आमची उतरां बदलता. उलोवपाक जें आमकां पळोवपाक जाय पळय तें, ना की जें आमकां दिसता पळय तें. ओके, हें रिडल कशें सावंड जाता पूण अ वेरी इम्पॉर्टंट ट्रूथ. जेजून केन्नाच पळोवंक ना कितें आपल्याच्या दोळ्यांतल्यान दिसता पळय तें, जावं स्टॉर्म जावं कोण मेला, जावं जायरसाचे धुवेंतल्या स्टोरींतल्यान, लाजारसाचे स्टोरींतल्यान जेजू आपल्या दोळ्यांतल्यान एक दिसतालें पूण तो केन्नाच उलयना जें दिसता पळय तें. तो उलयतालो आपल्याक कितें पळोवपाक जाय पळय तें. सो तातूंतल्यान आमकां एक लेसन आहा. सो आमी उलोवंक जाय आमकां कितें पळोवपाक जाय पळय तें, न्ही की आमकां दिसता पळय तें. सिट्युएशन न्ही पूण प्रॉमीस. हालेलुया. आनी ओके, उतरां एक चेंज केलीं, आनीक एक कितें तरी चेंज करूंक जाय आमी. तें कितें? The answer to everything, every question is not trust. Imagination. What we have to change? Words and the, when you say mindset, it is our imagination. Yes? Yes?
It is our thoughts. It is the picture that is there in our image. We have to change that. Change that to match with what? To the word of God. Hallelujah. So one thing, we change is our words to match with the word of God. Second, we change our imagination to match with the word of God. Hallelujah. Hallelujah. And then we give glory to God. Hallelujah. We praise God because His word will never go unfulfilled. ताजें जें उतर आमच्या जिवितांत मेवता आमकां, तें उतराचें बी आमच्या जिवितांत रोयतात, तें पीक या नासतना केन्नाच रोना. ओके. त्या उतरान पदविती आहा पीक हाडपाक. ओके. आतां हातूंत आमी कितें तरी करूंक जाय. आमचोय रोल आहा. आमची जोरी तो देवाचें उतर तें बी तें रोयता आमच्या काळजाचे मातयेन, जाल्यार ते मातयेचोय कितें तरी रोल आहा न्ही. वय. हालेलुया. सो ते मातयेचे एक पाट बी रोयले म्हणटच तुमी जाणा आसतलीं, घरान गार्डन लायतात, कोण शेतान वेतात, कोण जावं भाजी लायतात घरान, फुलांची झाडां लायतात. तातूंत एक पाट बी रोयलें म्हणटच ते मातयेकूय आमी कॅर घेवपाक जाय न्हू. उदक घालूंक जाय, सारें घालूंक जाय. ती बसले जाल्यार तिका मातशी खणून काडून ती कुसुशीत करूंक जाय. सो तो तें सेम आमच्याय काळजान आमी करूंक जाय. फकत बी रोयलें तें ऑटोमॅटिकली पिकोन येतलें हें न्ही. जोरी तर मातीत सारकी ना, नोडणी बोल्ल्या, ते मातयेन ते न्युट्रियंट्स जाय ते ना, जाल्यार तें बी पिकोन येवचें ना. ओके. आतां देवाचें उतर आमी पयलो स्टेप म्हणला तो तुमी सांगला ते भाशेन फर्स्ट येवंक जाय देवाचें उतर न्हू. तें देवाचें उतर आयलें म्हणटच ते मातयेचो आमी कॅर घेता. स्टेप 2 आनी 3 आहा ते भाशेन आमचीं उतरां बदलून आनी आमचें चिंतप बदलून. हालेलुया. समजता सगल्यांक. फर्स्ट स्टेप तें देवाच्या उतरांचें बी आमच्या जिवितान येता पळय तें. ओके. आतां तें बी रोयलें म्हणटच आमचें काळजी जावन आहा त्या देवाच्या उतराक माती. ओके. आतां ते आमी ते मातयेचो कॅर घेता जेन्ना आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आमचीं उतरां बदलता, देवाच्या उतराक मॅच जावं. सेकंडली आमचें चिंतप बदलता, देवाच्या उतराक मॅच जावं. कित्याक तें बियांक तें सारें म्हणटा न्ही सगलें, की बियांक चड हेल्प करता तो म्हणटा तो आमचो भावार्थ. जोरी तर आमचें मन आनी आमचीं उतरां देवाच्या उतराक मॅच जायना जाल्यार आमकां भावार्थ आमचो वेव्हारान घालूंक जावचो ना. ओके. हालेलुया. तर आमी कशे भाशेन देवाच्या उतराची बी आमच्या काळजाची मातयेन रोयता ताजो कॅर घेता. आमचीं उतरां आनी आमचें मन आमचें चिंतप देवाच्या उतराक मॅच करून. ओके. आतां हातूंत न्ही आनीक एक स्टेप येता. आनीक एक स्टेप येता म्हणटा तो देवाचें उतर ओबे करप. कित्याक देवाचें उतर जायते फाटीं आमकां ओबे करूंक खूब डिफिकल्ट जाता. एक सिंपल एग्जाम्पल घेतलो म्हणल्यार मॅथ्यूच्या गॉस्पलान आमकां सांगता, जेजू म्हणटा जोरी तर तुमकां कोणें एक थापड मारलें जाल्यार तुमी तुमचो दुसरो पोलो दियात. आतां ऑनस्टली सांगात आं, कितल्या जाणांक आमकां आमचो दुसरो पोलो दिवंक जातलो? जायना न्हू. इमिडिएटली आफ्टर दॅट सेम टिचींग लुकाच्या गॉस्पलान मेवता आमकां. आनी लुकाच्या गॉस्पलान आनीक एक एक्स्ट्रा सांगता, तुमचो जरी कोणें एक कोट काडून व्हेलो म्हणटा जाल्यार तुमचे शर्टूय काडून तांकां दियात. Hallelujah. Thank you, Jesus.
तर इमॅजीन करात तुमी तें सिट्युएशन. ओके, एका पोल्यार थापड मारल्यार दुसरोय पोलो दी, तुमचो कोट काडून व्हेल्यार तुमचें शर्टूय काडून तांकां दी. डिफिकल्ट जाता न्ही. फस्ट ऑफ ऑल ओबे करपाक एक, तें इमॅजिनूच करपाक डिफिकल्ट जाता. कोणें सिट्युएशन हांवें फेस केलां आसतलें, जायते फावटी जाता न्हू. नेबरूच कितें काडून व्हेलें, आमची एक काज काडून व्हेली, एक आंबो काडून व्हेलो, नाल्ल पडलेलो तो तांच्या वट्टान व्हेलो. अरे तो पोत्तून हाडून दिवपाक जाय न्ही आमचो नाल्ल. आंबो जेन्ना तांच्या वट्टान वता, आतां आंबे आमकां सगल्यांक लायक, वय. एक खांचो जरी नेबराच्या वट्टान गेला, ओके, आतां ते पडटले हिंचोर आमच्या वट्टान ना न्हू, नेबराच्या वट्टान. आमी एक्सपेक्टेशन दवरता की ना की अरे जरी तो आंबे तांच्या वट्टान पडले जाल्यार तीं भुरगीं बाबा सकाळीं फुडें आंबे विंचून काडटलीं आनी आमकां हाडून दितलीं, बाबा तुमचे आंबे आमच्या वट्टान पडलेले गे. एक्सपेक्टेशन आसता की ना? आनी ना म्हणटा आसता. प्रेज गॉड. सो आतां देवाचें उतर ह्या सिट्युएशनान आमी अप्लाय करतलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पडटलें? आमचें मन कितें जातलें? अरे देवान आमकां भरपूर दिलां न्ही, थोडे आमी एकूच खांचो तो तांच्या वट्टान गेला. आमी जरी थिंगा पडटात तांकांय ते आंबे एन्जॉय करूंक मेवतात. हालेलुया. आतां एवरी इयर आंबो जाता खरो, आमी वर्सभर कन्फेशन करता न्ही. Thank you Jesus that in the month of May I got thousands of mangoes. Thank you Jesus that in the month of May I got thousands of mangoes. Kota ami? Brother, the question is there. Yes, brother. You have not specified what kind of mango it is. Which ones you like? Let's consider Mankurad mangoes. No, it's correct. Praise God. आता मायाच्या म्हयन्यान आंबे जाता खरें, पूण वर्सभर आमी वावर करता ते आंबे पिकोवन येवपाक ना न्हू. कोणाच्या बरेपणांतल्यान ते आंबे मेवता? वडिलांनी आंबे लायल्ले खरे, पूण ते एवरी इयर कोण आंबे हाडटात? हालेलुया. God supplies. How God supplies? Because the power is in what? That seed, right? एक वडिलांनी बी रोयल्लें, होय. त्या बियांचें पीक आमकां भरपूर आयज अणभवूंक मेवता, होय. सो ते पावर कित्यान हाडलो? पयले सुवातेर ते बियान पावर हाडलो. ओके. पीक येयलें बिकॉज ती माती बरी हाडली, वय. आतां तें पीक येता तें थोडेंच येना न्हू, भरपूर येता. ओके. आतां तें पीक भरपूर येता, ताका आमचो एफर्ट चड व्हडलो लागना. मे बी एका वर्सा बेन्नोर जालें जाल्यार बेन्नोर आमी बेन्नोर म्हणटा, तुमी कितें म्हणटा? हां, बेन्नोरूच. सो बेन्नोर जाली जाल्यार ती काडची पडटा, तितलेंच न्हू. आनीक व्हडलें काम करूंक जाय ना न्हू. तें पीक येता बिकॉज तो पीक येवपाक एक सिस्टम आहा. सिस्टम गमली तुमकां? सिस्टम इज ऑफ सोईंग एंड रीपिंग. यू सो द सीड एंड वेन द सॉयल इज गुड द फ्रूट डेफिनेटली 100% guaranteed comes. Yes? That is the system. Now God's word is a seed and that is a very 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 good seed. Everybody agrees? सगळीं म्हजे बरोबर अग्री करता ते देवाचें उतर एक बी जाल्यार तें बरें बी म्हणून, वय. आतां तें बी बरें, ओके. माती बरी आसली जाल्यार पीक कितलें येतलें? हालेलुया. आनी तो पीक आमकां धरूंक दुसऱ्यांकूय दिवपा न्हू. हालेलुया. कित्याक तें पीक येता तें भरपूर येता. पूण एक पाट ऑपोजिशनूय येता, ओके. ऑपोजिशन येता कित्याक लागून? आतां चल तर सेम एग्जाम्पल, नेबरांनी आंबे थोडे आपल्या वट्टान पडलेले ते आपल्याक धरले.
आमच्या काळजान आमचो एटिट्यूड कितें जाता, अरे आमच्या आंबे न्हू आमकां दिवंक जाय आसले, तांच्यांनी कशें दवरूंक जाता. एक स्ट्रायफ येता, राग येता काळजान आमच्या, होय तांणी कशें करूंक जाता तशें, सारकें न्हू न्ही तें. आमचें कितें तें आमकां दिवपाक जाय दिसता न्हू आमकां सगल्यांक. सो हीं जेन्ना चिंतनां मनान येतात तेन्ना एक तें आमच्या काळजाची माती जी आसता तेन्ना ती बऱ्या कंडिशनान उरता. जेन्ना आमकां काळजान राग आसता, दुस्मानकाय आसता, कोंकणी वर्ड कितें स्ट्रायफाक, कुसडेपण आसता तेन्ना ती माती आमची बरी जाता की वायट जाता. हें सगळें राग, कुसडेपण देवाचें उतर कितें म्हणून सांगता आमकां. सगल्यांक ती वोंपयाची वापार खबर आहा, वय न्हू. कोणाक खबर ना. मार्क चॅप्टर 4 बीं जेन्ना रोयता तेन्ना माती 4 भासांची जावंक जाता, वय. एक तर बेश्टें रस्त्याचेर पडोन तें बीं वत येयलें म्हणटच करपोन वता, वय. सुकणीं येतात, रस्त्याचेर पडलें सुकणीं येतात. दुसरें खोडपी जमनीचेर पडलें म्हणटच तें पांग घेवपा जायना, तेका गोठाय आसना, माती ना म्हणून तेका गोठाय आसना. बेश्टी वयल्या वयर मुवा पासून आयलें जाल्यार आनी मागीर वत येयलें करपोन वता. तिसरें कांट्या शिंट्यांनी पडटा. आतां तें हे कांटे शिंटे कितें, हेंच तें सगलें न्हू. संवसाराच्यो ओंडावण्यो, आशा वस्तूंची, राग, कुसडेपण, ते सगळे कांटे. सो ते कांटे शिंटे नोंडणी ते बियांक खावन वता न्हू, आनी ते बियांक पीक येवंक जायना. हालेलुया, थँक्यू जीसस. पूण चवथें सॉयल म्हणटा तें बरें पळय तें. चवथें सॉयल बरें म्हणटा तें भावार्थाचें सॉयल, भावार्थाची माती म्हणटा पळय ती. हालेलुया. जेन्ना आमकां देवाचें उतर मेवता, देव आपल्याचें काम करता. वोंपपी कोण, जरी तर बी आहा, जमीन आहा, वोंपपी कोण. आमी वोंपता तें उदक, आमी वोंपता तें बी आहा, जमिनूय आहा, वोंपता कोण. ट्रिक क्वेश्चन. ओके, 20 points फॉर दीस क्वेश्चन. कोण आन्सर दिता. आमी वोंपता. जरी तर तूं वोंपताय जाल्यार बी कोणाचें जाता, तुजें जायना. बी तुजें वो बी देवाचें. वोंपता कोण, तूं. वोंपपी आमी न्हू, आमी बियांचो कॅर घेता, पूण वोंपपी देव. उतर कोणा कडल्यान, बी कोणा कडल्यान येता, वोंपया कडल्यान. जरी तो देवाचें उतर बी जाल्यार तें देवाचें उतर कोणा कडल्यान येता, देवा कडल्यान. सो वोंपपी कोण जाता, देव जाता. देव बी वोंपता, बियांचो कॅर घेता आमी. हालेलुया. तर वोंपता कोण, देव. बियांचो कॅर घेता आमी. हालेलुया. आतां आमी कॅर घेता आमच्या भावार्था वरवीं. हालेलुया. टू sow the seed. We have the seed, we have the soil. Now there needs a sower, somebody who sows the seed. That is God. We take care of the seed, but the one who sows the seed is God himself. Because whose seed it is? It is not our seed. It is God's seed. It is his word which is his seed. So he sows it in our life. Okay? So he is interested in sowing. ताका जाय तें आपल्याचें उतराचें बी आहा तें आमच्या जिवितांत रोयल्लें. कित्याक? बिकॉज बी रोयता कित्याक आमी, पीक जाय म्हणून न्हू. सिंपल आन्सर. बी रोयता आमी रोयता नॅचरल वर्ल्डान कित्याक आमकां पीक जाय. देवूय तेकाच लागून रोयता कित्याक देवाक जाय पीक. हालेलुया. पीक
आमच्या सगळ्या जिविताचें. आमचें जिवीत जेन्ना आमी ताका वळखून घेवन ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता, ताच्या उतरांतल्यान आमकां सोडवण मेवता, तें पीक ताका जाय. पळय न्हू, ताका जाय आमकां साल्वार केल्ली. सो तो आपल्याचें बियोन आमच्या जिवितांत ओंपता, सो दॅट त्या उतरांतल्यान आमकां सोडवण मेवंक. ओके, हालेलुया. सो ताजें जें काम आतां सोडवण मेवपाक, आमी तें पीक मेवपाक आमी कितें करूंक जाय काम? ना न्हू. गॉड हॅज ऑलरेडी सोन द सीड. येस, बट आमी काम करूंक जाय जस्ट टू protect that seed, just to nurture that seed, to take care of that seed. The seed बीं जें रोयलां तें राखून दवरपाक आमी आमचो भावार्थ. what are our works? Our works is not to actually get the fruit. The fruit will come because it is the system of the seed. Yes, but we have to just make sure that the seed is not spoiled, is not eaten up, that it gets the good soil. That is our job. Hallelujah. Thank you, Jesus. So same example जरी पळयलो आम्याचो, फळ मेवपाक आमी काम करूंक सोदिना, पूण तें फळ मेवपाक बेन्नोर आमी काडूंक जाय, नोंदणी आमी काडूंक जाय. पळय, that is our job. Why? So that seed is not choked, so that nothing else takes away the nutrients that the seed needs. Hallelujah. Everybody getting confusion? Clear? 100%? Summarize करूंक लायलें जातलें? Praise God. Okay. तर how do we take care of the seed? How do we take care of the soil? Through our faith. आमच्या भावार्था वरवीं. आतां लास्ट क्लासीन गेले पावटी आमी ते 4 points शिकल्या. ओके, नाव एब्राहम had a situation. That woman who had the issue of blood had a situation, had a sickness. Jairus was in a difficult situation. Okay, now we also might be in a situation. आमच्या जिवितांत जायते एका टायमार एकूच त्रास येता आसना न्ही, एका टायमार डिफरंट भाशेचे येतात. एक त्रास इट वील लीड टू अनदर वन. कोणाच्या जिवितांत दुयेंस आयलें तर दुयेंस दोतोराशी वचोन कितले पयशे मोडचे पडटा. तें जरी तो दुयेंस सिवियर आहा, जॉबूय सोडचो पडटा. जाता न्हू. One problem came, that one problem led to another. Hallelujah. Now, do you think it is easy to think of the word of God when you have 3-4 problems trying to take your attention? आमचें नॅचरली आमचें मन कित्याचेर वेता? सगळे जे प्रॉब्लम आहा ताजेर न्हू. हालेलुया. थँक यू जीजस. दुयेंसूच न्ही, अरे दुयेंस फाल्यां दोतोराशी अपॉयंटमेंट आहा, पूण पयशे जाले सगळे काबार. कितें करपाचें? कोणाशी मागपाचें? खंयच्यान हाडपाचें? कोणाक कॉल करपाचो? काम जाय, कोणाशी वचपाचें? कोणाक विचारपाचें? येता चिंतना तर खूब येता न्हू. बिकॉज आमचें मन केन्ना तरी तें व्हरोंक जायना. पळय, मन केन्ना तरी तें व्हरोंक जायना. आनी जरी तर तो प्रॉब्लम आमच्या जिवितांत येता, ताचेरूच आमचें मन सगळगत थारलेलें आसता, जाल्यार ताचो रिजल्ट कितें जाता? भिरांत. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी हातून सैतान आनीक एक चान्स घेता, त्या सिट्युएशनांतल्यान आनीक भिरांत घालपाक आमकां रिमायंड करून आमी कितें वायट केलां पळय तें. कंडेमनेशन म्हणटा न्ही आमी, तुवें हें केल्लें न्हू, हो रिजल्ट ताचो. तुज्या तोंडांतल्यान तुवें हें म्हणलेलें, हें दुयेंस येयलां, तो रिजल्ट ताचो. ताका वायट केल्लें न्हू तुवें, हो रिजल्ट ताचो. मिसा वचोन हालोय न्हू, हो रिजल्ट ताचो. हालेलुया. So Satan uses a difficult situation in our life to put more thoughts of condemnation, because
in a difficult situation, what can get us out of that situation? Word of God. Word of God working through faith. Because 1 John 5:4 आम्ही पळयल्लो कितें म्हणटा? What is our victory? Our faith is our victory. Hallelujah. How do we get our victory? By faith. Now that faith, when it is based on the word of God, that is what gets us our victory. Hallelujah. So now वोंपी हा तो आपल्याचें उतर आमच्या जिवितांत वोंपपाक सोदता, कित्याक तो जाणो त्या बियान, आपल्याच्या उतराच्या बियान कितली पदवी हा पळय ती, त्या उतराच्या बियान आमकां आमच्या सिट्युएशनांतली दर एक सिट्युएशन, जावं 3 जावं 4 जावं 10 केदें व्हडलें सिट्युएशन जावं, ते देवाच्या उतरांत देवाच्या उतरांत पदवी हा आमकां ते सिट्युएशनांतली भायर काडपाक. आनी हें देवाक खबर आहा. हालेलुया. हें देवाक खबर आहा, ताका लागून तो आपल्याच्या उतराचें बी आमच्या जिवितांत वोंपपाक सोदता. आतां देवाच्या उतरांतल्यान कितली पदवी आहा ती सैतानाकूय खबर आहा. ती सैतानाकूय खबर आहा. सो तो भिरांतींतल्यान आमकां देवाच्या उतरा कडल्यान पयस व्हरूंक सोदता. हालेलुया. आतां डिसिजन कोणाच्या हातीन? आमचे लायफाचें डिसिजन कोणाच्या हातीन? देवाच्या हातीन. ना आमच्या हातीन? अरे म्हाका तर सगळें भुरगेपणांतल्यान सगळें सांगता गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ युअर लायफ म्हणून. गॉड इज नॉट इन कंट्रोल. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. देवान आपल्याचो सिस्टम जेन्ना संवसार घडून हाडलो तेन्ना आपल्याचो सिस्टम he has put it in place. Yes, but he has given control in our hands, right? आमच्या मनान कितें जाता? अरे गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. मातशें कितें वायट जालें, मे बी इट इज गॉड्स प्लॅन फॉर अस. वॉट कॅन वी डू? येतात न्ही चिंता मनान. कितले बडे हांवें तशें म्हणलां, मे बी दीस इज गॉड्स प्लॅन फॉर अस. मे बी गॉड, इफ गॉड वॉन्ट्स टू हील मी, I will be healed. Yes, this was a very common thing that, yes, that is not true, brother, but I used to say it. Hallelujah. When I was going through a sickness, I used to think, okay, I need to ask God if it is His will to heal me, and He will give me healing. Yes, that was a very common thing that we think. We don't realize that He has already given us all the blessings. He has already put His system in place. Hallelujah. Now our role in this is very different. आमी जेन्ना म्हणटा अरे देवाची ती वचून ती आमच्यांनी कितें करूंक जाता, देवाचो प्लॅन तो, ताचो टायम तो, आमच्यांनी कितें करूंक जाता. आमी कितें करता? आमकां देवान जी ऑथॉरिटी दिल्या ती आमी कांयच न्ही खंय करता न्हू. आमच्या उतरांतल्यान आमी म्हणटा आमच्या हातीन कांय ना, जेन्ना सगळें आहा आमच्या हातीन. हालेलुया. हालेलुया. I like this scripture because when I saw this scripture, it became very clear. Okay, let's go to Joshua. कोण जाणो? Joshua 1:8 कोण जाणो? Okay, meditate on His word day and night. The book of the law shall, which is God's word, shall not depart out of our mouth. Okay, but we should meditate on it day and night and do what is written, and then God will prosper you. No. Okay, front benches are saying we will make our way prosperous. What are the back benches saying? According to what is written. Praise God. Okay, let's read Joshua 1:8. Oops, sorry. Put it on the share, please. Okay, वाचता तितल्या म्हणसर टी व्ही ऑन येता म्हणसर
this book of the law, okay, now this was in the Old Testament. Now today for us, when we say book of the law, it means God's word for us. Yes? So this book of the law, which is his word, shall not depart out of thy mouth. Okay? First of all, the word shall not depart out of our mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou may observe to do according to all that is written therein. For then, okay, for then, when we do all these things which are written before, for then God shall make your way prosperous. I am seeing God shall make your way prosperous. What do you see? God, no? Maybe I should read from there. For then thou shalt make thy way prosperous, and then God shall give you good success. Again, I am seeing something different, I think. Praise God. What are you all seeing? And then thou shalt have good success. Hallelujah. So who has the control? We have the control. Now that control is given to us to do what? How do we exercise that control? Control, authority, आमच्या हातीन दिल्ली हा, पण ती आमी कशी exercise करता? When we, first of all, the word of God is always in our mouth. Okay, you know, when we say shall not depart out of thy mouth, it looks like तुमच्या तोंडांतल्यान केन्नाच भायर येवंक उपकारना. That means तुमच्या तोंडांतल्यान सदांच आसूंक जाय. It means देवाचें उतर आमच्या तोंडान सदांच आसूंक जाय. That means आमी रिविजन केलें तेन्ना कितें म्हणलेलें? देवाचें उतराचे प्रमाणे आमचीं उतरां बदलूंक जाय. जरी तर देवाचें उतर आमच्या तोंडान सदांच आसता, जाल्यार आमचीं उतरां कित्याक मॅच जातलीं? देवाच्या उतराक. Hallelujah. So first of all, thou, the word of God shall not depart out of thy mouth. That means the word of God should always be spoken through your mouth. Hallelujah. But thou shalt meditate therein day and night. Now meditation going jata. Mona, no. Meditation happens. Meditation is related to thinking. Yes? Thinking happens in our mind. Now when we meditate on the word of God, when we think about the word of God day and night, what is going to happen? Our thinking is going to change. Our thinking is going to start matching with the word of God. Hallelujah. Point number 2, when we get the word of God, we change our words and we change our thinking. Hallelujah. Now for that, how much should we do it? It says day and night. The Bible is very clear. We do it as and when we want. We do it as and when we want. We do it when it is convenient for us. We do it only when we have free time. Correct? No. I have myself done it. I'm not saying you all do it. I myself have done it. When I'm working, I'm like, okay, let me finish this task now. After that, I will do. Now I need to concentrate. I need to concentrate on the work that I'm doing. But what is the word telling us? देवाचें उतर कितें सांगता? दीस आनी रात म्हणटा. सो आतां दीस आनी रात न्हिदताय तेन्ना पासून? Praise God. If you meditate, even at night, it It will keep playing in our mind. At one point, I was keeping the teachings playing even when I was sleeping. Now, thank you, Jesus. God has blessed me that I can sleep even when there's noise, even when there's sound. Praise God. So, at one point, I used to keep the teachings playing even at night. Why? To do just this. If I have to change my mind, to change my thoughts, I cannot think about the new thoughts only for 1 hour.
म्हाका एक टायम फ्रेमीन घालूंक जायना न्ही तें ओके सकाळची 9 ते 10 हांव चिंतलो ताजे उपरांत जालें आय कॅनॉट पुट इट इन दॅट न्हू देन आय एम नॉट गोना सी एनी रिजल्ट कांयच रिजल्ट म्हाका पळोवपाक मेळचो ना इफ आय एम सेईंग 9 ते 10 हांव हें करतलो करेक्ट द वर्ड इज व्हेरी क्लियर वी हॅव टू डू इट डे एंड नायट Hallelujah. If it says the word shall not depart out of our mouth, that means the word should always be there in our mouth, continuously. So the word is very clear. So what is the goal of this? The goal is not to do this as आमी हें करूंकूच जाय हें केल्यार उमकें जातलें तें केल्यार तितलें जातलें नो when we do this, when we are always speaking the word, when we are always meditating and thinking about the word, जेन्ना उतर सगलो गोत आमच्या तोंडान आसता आमच्या मनान आसता आफ्टर अ पॉयंट आमकां ताची संय जातली पळय न्हू आमकां ताची संय जातली ब्रश करता आमी सकाळचीं उठून आमकां डिसिजन घेवपा नाका न्हू तें अरे सकाळचीं उठली म्हणटा ओके नाव आय हॅव टू गो ऑटोमॅटिकली आमकां येता कित्याक आमी ती करीत आयल्या जेन्ना आमी सिमिलरली सेम भाशेन देवाचें उतर दिसभर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून दिसभर आमचें चिंतप देवाच्या उतराचेर धरून इवेंच्युअली आमकां ती संय जातली न्हू इवेंच्युअली आमकां तें नॅचरली येतलें आमची लायफस्टायलूच ती जातली हालेलुया जे मेरेन ती आमची लायफस्टायल जायना ते मेरेन आमकां तो एफर्ट घालचो पडटा न्हू भुरगीं आसतना तो भुरग्यांक रिमायंड करचें पडटा बाबा सकाळीं उठून ब्रश करूंक जाय म्हणून एक पाट तांकां संवय जाली मामी डॅडीक रिमायंड करूंक पडना न्हू भुरगीं ऑटोमॅटिक आपुणूच सकाळीं उठली म्हणटच आपल्याचोच ब्रश घेवन वचून ब्रश करतात कित्याक तांकां ती संवय जाल्ली आहा सेम भाशेन जेन्ना देवाचें उतर सगलो गत आमच्या तोंडान आसता सगलो गत आमच्या मनान आसता एक पाट आमकां ती संवय जाली आमकां तो एफर्ट घालूंक पडना बट वी हॅव टू कंटिन्यू आमी तें कंटिन्यू करूंक जाय न्हू हालेलुया आमी म्हणटा ओके आयज ब्रेक घेवया आयज एक ब्रेक जातलो ओके फाल्यां ओके न्हू आयज मातशें लेट उठटा भुरगीं म्हणटात आय थिंक यो बेबी यू ब्रश योर टीथ न्हू समटायम्स दे गेट अप लेट से आमी नाका आयज आय एम फिलींग लेजी लेट मी 5 more minutes म्हणटात बट आमी ब्रश करपाक ब्रेक दिता केन्ना ना न्हू ब्रश तर एवरीडे करता सेम वे if we do this will also become a habit hallelujah now the goal of doing this is what having the word always in our mouth having the word always in our mind what is the goal of that so that we may observe to do according to all that is written therein hallelujah thank you Jesus this is the goal that we live a life based on the word of God. Only when we are constantly speaking the word, constantly thinking about the word, ते आमकां हॅबीट जावन ती आमची लायफस्टायल जावन आमची एक्शन आमकां कॉन्स्टंटली डिसायड करचें पडचें ना न्ही ओके नाव वॉट आय एम डुईंग इज नॉट अलायन्ड विथ द वर्ड ऑफ गॉड सो आय एम नॉट गॉना डू आय हॅव टू डू वॉट द गॉड्स वर्ड टेल्स मी एक पाट आमच्या मनान जरी बसलें आमकां तो एफर्ट घालूंक पडना वय ब्रश करता जेन्ना आमकां चिंतचें पडटा ओके पयलें कितें करूंक जाय ब्रश काडूंक जाय स्टेप 2 कोलगेट काडूंक जाय स्टेप 3 ओपन करून नासतना प्रेस करतलें प्रेज गॉड थँक्यू सो आमकां ते स्टेप्स थिंगा हातीन काडून चिंतचें पडना न्हू की स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 वाय बिकॉज ते सोयर जालां आमकां आतां हांवें पासून Romans 4:17-21 we have seen 4 things okay but every time a situation comes are we going to sit and think okay what is step 1 okay step 1 देवाचें उतर मेळ्ळें म्हाका let me go to step 2 चिंतचें ना न्ही आमी we don't think that way but when will that happen when we don't have to think आमकां चिंतपाची गरज केन्ना पडची ना only when आमच्या मनान देवाचें उतर सारकें बसलां पळय तेन्ना न्हू hallelujah thank you Jesus now the goal is that we live a life according to the word of God that we may observe to do according to everything that is written in the word of God hallelujah now do we already know everything that is written in the word of God no
इफ यू हॅव टू नो जोरी तर आमकां देवाच्या उतरांतल्यान जें कितें सगळें बरयलें आहा तें आमकां गोमोंक जाय. दिसांतल्यान 1 वर 2 वरां स्पेंड करून जातलें? बायबल पळय कितलो मोठो आहा पळय तो. म्हाका न्हू लायक जाता तो गुड न्यूज बायबल, बिकॉज कित्याक तो धाकटुलो आहलो. कोंकणी बायबल हांव इग्नोर करतालो बिकॉज कोंकणी बायबल डबल द सायज आहली. हालेलुया. सो बट वी विल कम टू नो ओनली वेन वी स्पेंड टायम डे एंड नायट. बायबल इज वेरी क्लियर नो, डे एंड नायट म्हूण सांगलां आमकां. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो ओनली वेन वी स्पेंड दॅट टायम डे एंड नायट will we come to know, तेन्नाच आमकां कळोन येतलें what is all that is written in there. Hallelujah. Who teaches us? Holy Spirit. We all know, right? Sister has covered it in so much detail, how the Holy Spirit helps us, how the Holy Spirit helps us, what is his role in our life. We all know Holy Spirit कशे भाशेन आमकां हेल्प करता. वय आतां Holy Spirit हातूनय आमकां हेल्प करता न्हू. इट्स नॉट लायक आमी एकाच दिसान आख्खो बायबल जाणा जावंक जाय. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वी गिव टायम टू दॅट. कित्याक कंट्रोल कोणाच्या हातीन आहा. टायम दिला आमकां. वय आतां तो टायम आमी कित्याक दिता तो आमच्या हातीन आहा न्हू. कोण फोर्स आमकां करिना. सो कंट्रोल टायमाचो, कंट्रोल आमच्या मनाचो, कंट्रोल आमच्या उतरांचो आमच्या हातीन आहा. हालेलुया. So when we give that time, our words, our attention to the word, that is when we are giving power to that word, or we are allowing that word to bear fruit. Hallelujah. Thank you, Jesus. And when we do all of this, then we ourselves make our way prosperous. We ourselves make our way prosperous. And then we ourselves enjoy good success. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, like I said, the enemy comes, the Satan comes, and he will try to make our life difficult. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But even in that, we are called to stay firm. In Romans 4, I think 19, we saw Abraham did not waver. The Bible says Abraham did not waver. म्हणजे Abraham आलूंक ना. जेन्ना तो आपल्याचो भावार्थ एक वेव्हारांत घालतालो, सिट्युएशन ताका 25 वर्सां एक्झॅक्टली ऑपोजीट दिसतालें. बट देन तो बायबल म्हणटा तो आलूंक ना. आपल्या भावार्थान तो आलूंक ना. सेम कॉल आमकां. कित्याक जोरी अब्राहमाक देवान एक स्पेशल हो भावार्थ दिवंक ना आहलो न्हू. जो भावार्थ देवान ताका दिल्लो सेम भावार्थ आयज तुका आनी म्हाका दिला. जोरी तर अब्राहमाक आपल्याचो भावार्थ उमके भाशेन वेव्हारांत घालूंक जातालो, सेम आमच्यांनी करूंक जाता. पूण आमी करूंक जाय अब्राहमान केलां पळय तें न्हू. आमकां एक पार्ट जाय, आमकां डायरेक्टली रिजल्ट जाय. आमकां तो प्रोसेस नाका. अब्राहमान प्रोसेस स्कीप केल्लो. अब्राहम त्या प्रोसेसांतल्यान गेल्लो न्हू. पळय जायरस प्रोसेस स्कीप केल्लो. जायरस त्या प्रोसेसांतल्यान गेल्लो. ओके. पूण जोरी तर आमकां रिजल्ट जाय पूण प्रोसेस नाका, आमकां रिजल्ट मेळटलो ना न्हू. आमकां सिस्टम फॉलो करूंक नाका, बट सिस्टमाचो फळ सिस्टमाचें तें फळ जाय, फळ मेळटलें. एके फॅक्ट्रीन जोरी एक प्रॉडक्ट, फायनल प्रॉडक्ट प्रोसेस फॉलो करून नासतना येतलो ना न्हू. येना न्हू. सो सेम वे आमकां जरी आमच्या भावार्थाचें फळ जाय तेन्ना आमकांय त्या भावार्थाचो प्रोसेस फॉलो करूंक जाय. ती जर्नी फॉलो करूंकूच जाय. हालेलुया. आतां ते जर्नीन येता आमचे ते चॅलेंजीस. थँक यू जीजस. आनी चॅलेंजीस एक केन्ना बाराबरी 2, 3, 4, 10 पासून येतात. सिट्युएशन इतलें डिफिकल्ट जाता की त्या सिट्युएशनांतल्यान दिसता आमकां भायर सरोंक कांयच वाट आनी ना. हालेलुया. तर आनीक एक एग्जाम्पल घेवन शिंकया. आतां असलें सिट्युएशन जेन्ना येता तेन्ना आमच्यांनी कितें करूंक जाता पळय तें. हालेलुया. लेट्स गो टू 1 Chronicles 20. कोण जेहोशाफाताक वगता? जेहोशाफात कोण वगता?
King. No. Hallelujah. कौन होगा ना? Praise God. Okay. Thank you, Jesus. We are going to 2 Chronicles chapter 20. Now, see, if you read the title, it says Jehoshaphat's prayer. Thank you, Jesus. Now, first of all, who is Jehoshaphat? कोण तो Jehoshaphat? Jehoshaphat इस्रायलाचो जुडा म्हणटा तो किंगडम हाल्लो, जुडा म्हणटा तें राज हाल्लें, ताजो राजा जावन हाल्लो. ओके. आतां ही वॉज अ डिसेंडंट ऑफ डेविड. डेविडाक आमी तो सगळीं वळखतात. येस. ही वॉज अ डिसेंडंट ऑफ डेविड and he was the king of this kingdom of Judah. Hallelujah. Now एका दिसा अशें जाता की Judah wasn't a huge kingdom. सगळ्यांकीन व्हडलो किंगडम संवसारांतलो हाल्लो हो न्ही तो. Judah was a small kingdom. But एक दीस हें जाता की 3 other kingdoms from around Judah, all of them come together and they are planning to attack Judah. Okay. Now Jehoshaphat, being king of Judah, was it only one kingdom coming against him? One problem coming against him? No, right? 3 different kingdoms coming against him. Atan imagine korat. If Judah is in the center, 3 other kingdoms are coming against. Can they surround the whole kingdom? Yeah? With their armies, they can come and surround the whole kingdom, no? Yes. Now, our situation also becomes like that. It feels like we are so surrounded by our problems. एके वाटेन दुयेंस, दुसरे वाटेन फायनान्शियल प्रॉब्लम्स, तिसरे वाटेन जॉब ना, तिसरे आनीक वाटेन घरान दुस्पट सगळी जाता न्हू. कितल्या जाणांच्या जिवितान जाता. Where the problems are all around and we are in the center. Okay? Now, when we find ourselves in that situation, let's learn from Jehoshaphat what he did. Because तो same situation an हाल्लो न्ही. मोदें हाल्लो, surrounding सगळे हाल्ले, problem, surrounding सगळे हाल्ले, enemies. Okay? Let me read. Now, it came to pass after this also that, let me go to an easier translation, AMP. AMP not so? Yeah. Okay, I am in the AMP translation. Now, it so happened after this that the Moabites and the Ammonites, together with some of the Meunites, came to make war against Jehoshaphat. So, 3 different kingdoms, the Moabites, Ammonites and the Meunites. Okay, 3 kingdoms come to make, why did they come? To make war. Hallelujah. So they had not come simply to threaten, right? They actually had the intention of making war. तांकां ते बेश्ट भिरांत जेहोशाफाक हो बेकणांक येवंक नाहल्ले. ते आयिल्ले वॉर करपाक. Hallelujah. Now this, when it happened, it was reported to Jehoshaphat, a great multitude has come against you from beyond the Dead Sea, out of Aram, Syria, and behold, they are in Hazazon Tamar, that is in Kedi. Okay, so जेन्ना ते तीनूय kingdom ताचे against आयले, somebody came and reported to Jehoshaphat saying, "Arey Baba, a great multitude has come against you." So they were not small armies, right? It was a great multitude that had come against Jehoshaphat. Now I want you to imagine that situation. Imagine korata. He is one king with one kingdom, with one army. And now 3 kingdoms have come to attack him. Praise God. What do you think are the chances of winning? Imagine one football team playing against 3 football teams. कोण जिखतलो? ते एक जाण हा पळय ते
Correct, no? Then Jehoshaphat was afraid. किती झाले? Jehoshaphat भियेलो. ओके? आता भिरांत केन्ना येता म्हणून शिकले आमी. जेन्ना आमी देवाचे फोकस काडून सिट्युएशनांक पळयता तेन्ना भिरांत येता न्हू. जेन्ना आमी सिट्युएशनांक पळयता तेन्नाच ती भिरांत येता. बिकॉज जरी तर आमी देवाचेर फोकस करता देवा कडल्यान आमकां भिरांत येवंक जाता. हां, देवा कडल्यान कितें येता? भावार्थ. हाव दॅट भावार्थ कम्स? Hearing and hearing by the word of God. So when our focus is on the word, on God, we get faith. But when we shift our focus to the problem, we get fear. आता जेहोशाफातानी अरे पळयलें न्ही ताणें, he got the report. So पळयलें कितें जालें? भिरांत आयली. Okay? Now in this, the lesson for us is what Jehoshaphat does next. ताका भिरांत आयल्या खरी, but then did he act in that भिरांत? Hallelujah. Let's see what he did. Then Jehoshaphat was afraid and set himself determinedly as his vital need to seek the Lord. Hallelujah. So what did Jehoshaphat do in that situation? Jehoshaphat कितें केलें? प्रॉब्लम आयला खरो, बट आपल्याचो फोकस ताणें कित्याचेर शिफ्ट केलो? देवाचेर. इमिडिएटली रिएक्शन ताचें भिरांतीचें जालें. आमकांय दिसता एक मातसो रिपोर्ट मेळलो ते एका सेकंडाक एका मिनटाक ती भिरांत येता पळय. बट देन आमकांय पावर दिल्लो आहा तो आमचो फोकस आमी कित्याचेर शिफ्ट करता ताचेर न्हू. सो जे भाशेन जेहोशाफातान आपल्याचो फोकस where he set it? He set himself to seek the Lord. Same आमच्यांनी करूंक जाता. Hallelujah. Why did he seek the Lord? This is very important as his vital need. What is vital? Vital म्हणजे कितें? That this is extremely important. Vital म्हणजे extremely important. हाचे वयर आनी कांय ना. Hallelujah. So Jehoshaphat knew that ह्या सिट्युएशनान कोणाची गरज आहा तेका? देवाची. So he set himself to seek the Lord. ताणें आपल्याचो फोकस देवाचेर शिफ्ट केलो. आनी देवाचेर शिफ्ट करून कितें केलें? He proclaimed a fast throughout all Judah. Now, would that decision have been easy? See, the expectation कितें जाता? म्हजी हा एक आमी, म्हजे अगेन्स्ट आयल्या 3 आमी. अरे expectation is now I have to go to war. Hallelujah. But to declare a fast in that situation, what do we do in the fast? We don't eat, we don't drink, right? Is that the meaning of fasting? We stop eating, we stop drinking? Fasting means not simply stopping food or drink. Fasting means to replace physical food and drink with the spiritual food. Hallelujah. जोरी तर आमी जेवना ओ उदक पियना, बट हेर सगळें करता, टीव्ही पळयता, रेडिओ आयकता, सोशल मिडियाचेर स्क्रोल करीत रावता. इज दॅट फास्टिंग? नो, रायट? फास्टिंग इज नॉट स्टॉपिंग. फास्टिंग म्हणजे आमी जेवण खाण पिवप बंद करप न्हू. फास्टिंग म्हणजे आमी जें आमचें कुडीक जेवण फिजिकल कुडीक जें जेवण आहा तें घेना जावन वी रिप्लेस दॅट. त्या जेवणाच्या जाग्यार वी टेक द स्पिरिच्युअल फूड. वॉट इज द स्पिरिच्युअल फूड? Spiritual food in all of that is part of it, but at its core, what is it? The word, right? Yes, because that's what Jesus also said. Man does not live by bread alone. Man फकत उंड्या वरवीं जियेना, पूण कित्याचे? देवाच्या तोंडांतल्यान दोर एक उतर भायर सरता ताचेर. So that word is that spiritual food. Hallelujah. So over here, what was Jehoshaphat doing? He was not simply saying, okay, let's not eat.
let's stay hungry. He was not doing that. No, to म्हणून नालो ओके कांय खावचें न्ही उपाशी रावया. No, he was replacing the physical food with God's word. Because when he's seeking God, how will he get God? Through God's word, right? God येवन खुद थिंगासर उबो रावचो नाहलो त्या टायमार. What will come to him? God's word. Hallelujah. So Jehoshaphat was doing the same thing. He was replacing आपले फिजिकल कुडीक जेवण आहा तें बंद करून he was focusing again, he was giving more importance तो देवाच्या उतराचेर प्लेस करता. Hallelujah. So that is why he declares that fast. Now it wouldn't have been an easy decision. That decision he will be able to do only when he is entirely focused on God. Otherwise ना जाल्यार कितें जातलें, अरे म्हाका वॉराक वचोंक जाय, I have to feed my soldiers. जोरी तर सोल्जरूच उपाशी आहा, will they be able to fight? No, right? No, right? I'm not getting an answer. Yes. Praise God. Hallelujah. Everybody sleeping, say hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So, Jehoshaphat declares a fast. So, the people of Judah gathered together to seek help from the Lord. So, was it Jehoshaphat alone who was seeking the Lord? No, right? फकत Jehoshaphat देवाक सोदी नाहलो. When he declared the fast जेन्ना ताणें उपास जेन्ना ताणें डिक्लेअर केलो तो सगळ्या लोकांकूय लागतालो. आनी लोक अग्री जावन ताज्या डिसिजनाक अग्री जावन ताजे Jehoshaphat बराबर they came together to seek the Lord. Now imagine this. Okay, Jehoshaphat king, no, maybe he had God, he was close to God. Yes? With him it would have been easy. Now if the people also did not have God's knowledge, the people would have agreed. People agree जातले हल्ले, लोक agree जातलो हल्लो to go on a fast, because जोरी तर वॉर जाता. वॉर कोण झगडटा? किंग एकलोच ना न्हू. वॉर जोरी जावचें आहा, लोकांकूय त्या वॉरान वचोन झगडोंक जाय. हिंगासर लोकांनी म्हणूंक जातालें तूं आमकां उपास करूंक लायताय, उपाशी पोटार आमी झगडटले, वी आर नॉट लिसनींग टू यू. ते रिबेल करूंक जाताले न्हू. पळयता आमी जोरी तर न्यूज जोरी कोण पळयला, खंयसर कोण खंयचो लोक रिबेल करतात, कोणाचे लिडरा अगेन्स्ट येतात, गमता न्हू. सेम हांगासर जावंक जातलें आहलें इफ द पीपल ऑल्सो डीड नॉट हॅव द नॉलेज ऑफ गॉड. हियर लोकांक जेहोशाफाता लागीं अग्री जावंक जालें, बिकॉज जेहोशाफात had appointed prophets. जेहोशाफान prophets appoint केले to give the knowledge of God to the people. लोकांक देवा विशीं शिकवण दिवपाक जेहोशाफातान prophet विंचलेले. Hallelujah. So he had done the preparation. Now he's not saying, okay, let's seek God when we have the problem. No. ताणें म्हणूंक ना, ओके आतां प्रॉब्लम आहा न्हू, सो आतां देवाशी ना. नो. Even before the problem came, problem येवच्या पयलीं पासून in the kingdom of Judah, Jehoshaphat prophets विंचून काडलेले to teach the people about God. So the preparation to know about God, preparation, problem येयलो तेन्ना स्टार्ट जालें ना न्हू. प्रिपेरेशन स्टार्ट जाल्लें आदींच. एंड देन प्रिपेर जावन ती शिंकोण मेळोन तांकां इट हॅड बिकम दॅट लायफस्टायल. हालेलुया. Hallelujah. So when the word, if we go back to Joshua 1:8, जोरी तर तोंडान देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान सोदांत आहा, आमच्या मन सोदांत देवाच्या उतराचेर धरलेलें आहा. एक पाट आमकां संवय जाली, प्रॉब्लम येता तेन्ना पोत्तून आमकां वचोन सारकें शिंकचें पडटलें त्या प्रॉब्लमान ना न्हू. आमचें प्रिपेरेशन ऑलरेडी जालां आसतलें. एग्जाम फाल्यां, ओके, एग्जामीचे एक वर पयलीं आमी शिंकता ना न्हू. पयलेंच प्रिपेर करून येता, होमवर्क करून, एवरीडे लेसन रिवायज करून, प्रिपेरेशन आमचें पयल्यान जाता न्हू. सो दॅट ती एग्जाम येता तेन्ना आमी रेडी आसतलीं. न्ही की एग्जाम फाल्यां म्हणटा एक वर पयलीं आमी शिंकता. जेहोशाफातानी तेंच केलें. सो जेन्ना प्रॉब्लम येयलो, जेन्ना ताजो टेस्ट येयलो, तेन्ना तो आनी ताची पोरजां ऑलरेडी रेडी आहली, ऑलरेडी प्रिपेर जाल्ली, नोईंग गॉड. Hallelujah. So now ताची पोरजाय ताजे डिसिजनाचेर अग्री जावन दे आर लायक, ओके, let's fast, let's seek the Lord, we are with you. Indeed, they came from all the cities of Judah to seek the Lord
longing for him with all their heart. Hallelujah. Then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord in front of the new courtyard and said, okay, what was the header? Jehoshaphat's prayer. Thank you, Jesus. Now we'll see the prayer that Jehoshaphat made. So he came to the Lord and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand. There is no one able to take a stand against you. Okay, what is he doing over here? What kind of a prayer is this? He's saying, God, not where there is a problem, please help me, Lord. Why is he not saying that? What kind of a prayer is he making? Hallelujah. So what's the first thing that Jehoshaphat does? Read the words again. O Lord God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? Power and might are in your hand. There is no one able to take a stand against you. Okay? Now what is he doing? Now he has a choice. He has a problem on one side, he has God on the other side. What is he magnifying? What is he focusing on? God. He's speaking, everything that he's saying is saying, God, you are so great. What is he reminding himself of? Deo kitlo vodlo, pusto, that is what is coming out of his mouth. See, power and might are in your hand. There is no one able to take a stand against you. कोणाच्यानूच तुझे against रावपाक जायना. Because सगली पदवी कोणाच्या हातीन हा तुझ्या हातीन. So तो कोणाक व्हडलो कोत्ता? प्रॉब्लमाचें उलयता वा देवाक व्हडलो कोत्ता? He is reminding himself. He is reminding his people. देव कितलो व्हडलो पळयतो. Hallelujah. सगली पदवी देवाच्या हातीन हा म्हणून. So what is the very first thing that he does? Now, he's saying this to God. By saying this to God, he is, what is he doing? Magnifying God, praising God, glorifying God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So what's the very first thing that Jehoshaphat did? He did not talk about his problem. He did not ask God for a solution. ताणे पयलें देवा लागीं वचून solution मागूं ना. पयलें ताणें ताज्या तोंडांतलीं पयलीं उतरां हाडलीं, देव कितलो व्हडलो पळय तो. And he was giving praise to God. So the first thing, the first part of his prayer was what? Praise. Praise. Hallelujah. So पयलें जेहोशाफातान प्रेयरान देवाक praise केलें. Hallelujah. That was in verse 6. Verse 7. O our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of your friend Abraham? Let's focus on this. What is he saying again? He's remembering something that God had done in his life. Yes? Last Sunday, Sister Jocelyn was teaching us about biblical forgetting, right? Where there are some things that we need to forget and some things that we should never forget. Now, ज्यो वस्तू आमी केन्नाच विसरोंक जायना तातूंत आहा देवाचें बरेंपण न्हू. देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां, कशे भशेन आमकां हात लायला, खंयच्या सिट्युएशनान आमकां भायर काडल्या, हें आमच्यांनी केन्नाच विसरोंक जायना. हालेलुया. आतां सेम जेहोशाफातान ताज्या किंगडमान ताज्या लोकांच्या जिवितांत तांणी देवाची पदवी पयली, देवान
फाटीं कितें केलां तें तांकां उगडास हाडलें. ओके, जेहोशाफात तें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेज करता, देव कितलो व्हरतो तें उगडास हाडटा. सेकंडली देवान आमकां कितें केलां फाटल्या आमच्या जिवितांत तें उगडासान हाडटा. बिकॉज तें कितें जाता, आमी जेन्ना वेन वी रिमेंबर वॉट गॉड हॅज डन इन आवर लायफ प्रिवियसली, वॉट हॅपन्स, आमकां एक कॉन्फिडन्स येता न्हू. God never leaves us, right? If God was there with us in our past, He's there with us in our present. Hallelujah. Now, म्हाका एका दुयेंसांतल्यान पेकोणी मेवल्या. एवरी टायम जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना हांव उगडास कोत्ता कशे भाशेन देवान म्हाका त्या दुयेंसांतलो भायर काडला पळय तो. सेम देव तो, देव डिफरंट न्ही, चेंज जावंक ना तो. जोरी तर तो देव म्हाका एका दुयेंसांतल्यान भायर काडटा जाल्यार दुसरो प्रॉब्लम येता, ह्याय प्रॉब्लमांतलो सेम देव म्हाका भायर काडूंक जाता न्हू, सेम देवान. तीच पदवी. हालेलुया. सो जेहोशाफात उगडास कोत्ता आपल्या फाटल्या जिवितान देवान आपल्या वरवीं आपणाक आपल्याच्या राजाक देवान कितें केलां पळय तें. सो ओवर हियर वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर वॉट गॉड हॅज डन प्रिवियसली इन आवर लायफ. Hallelujah. Over here also helps remembering what God has done in someone else's life. आमी टेस्टिमनी पळयता आमच्या सिट्युएशनान, सेम सिट्युएशनांचे वचोन आमी जेन्ना टेस्टिमनी पळयता आमकां कितें मेवता, एक धीर मेवता, एक कॉन्फिडन्स मेवता की गॉड इज एबल टू डू ऑल ऑफ दॅट. से लेट्स से समबडी इज लुकींग फॉर अ जॉब, कोणाक कामाची गरज आहा, ओके, and is confessing and is believing that he's already received a job. But तो त्या सिट्युएशनान ताच्या वचून एक टेस्टिमनी पळयता आनी कोणाच्या जिवितान देवान कशे भशेन ताका कामाचें बेसांव दिलां पळय तें जेन्ना पळयता, तें जेन्ना आयकता ताकाय धीर मेवता. जोरी तर देवान ताज्या जिवितान केलां तो सेम देव सेम बेसांव म्हज्या जिवितान दिवंक जाता. हालेलुया. सो वेन वी रिमेंबर वॉट गॉड हॅज डन ऑलरेडी in our life, in the lives of people we know, or in the lives of anybody else, when we remember that, we get confidence. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, so what's the first thing that Jehoshaphat did? He praised God. Secondly, he remembered what God had done. He remembered God's goodness in his life. Hallelujah. First thing, he praised God, he magnified God, he glorified God, and secondly, he remembered what God had done in his life. Thank you, Jesus. So, Jehoshaphat is saying, you are the God who drove out the descendants from this land and gave this land to us. Now Oh God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of your friend Abraham? Now those descendants have lived in this land and have built you a sanctuary in it for your name, saying, if evil comes on us, or the sword of judgment, or plague, or famine, we will stand before this house and before you. For your name and your presence is in this house. And we will cry out to you in our distress, and you will hear and save us. कितें म्हणटा तो जेहोशाफात आतां? He's remembering what God has done. What God has done in this case. He had given land to the descendants of Abraham. Who is Jehoshaphat? Who is Israel? Who is Judah? Descendants of Abraham, right? Yeah? अब्राहमाची संसद हाडली ती. आतां ते अब्राहमाचे संसदीक कोणें तें राज दिलां? देवान. तांणी तें जोडून घेवंक ना न्हू. देवान तांकां तें दिलां. सो जेहोशाफात म्हणटा, तुवेंनूच हें राज आमकां दिलां आनी तुवें दिल्ल्या ह्या राजान आमी तुजे सांगाता JCILM
तुका त्या राजान मान दिला, तुका त्या राजान इम्पॉर्टन्स दिला, तुका त्या राजान व्हडलो केला. हालेलुया. कित्याचेर बाबात धरून की जेन्ना आमचे अगेन्स्ट कितें वायट येता त्या वायटान आमकां कांयच करूंक जावचें ना. कित्याक तूं आमचें सांगाता हाय. जोसफात म्हणटा ओके हो जागो हें राज तुवें आमकां दिलें आनी ह्या जाग्यार आमी तुका वर्शीप केला, तुका प्रेज केला, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्या. तुजेर बाबार धरून की तूं आमचें सांगाता हाय म्हणटोच कितें वायट येयल्यार पासून त्या वायटान आमकां कांयच करूंक जावचें ना. कित्याक तूं आमचें सांगाता हाय आनी तूं आमचें सांगाता हाय म्हणटोच तूं आमकां साल्वार करतलो. हालेलुया. सो this to me sounds like he is remembering a promise. God had made a promise to Abraham, right? That through him all nations will be blessed. अब्राहमाचे संसदींतल्यान संवसाराच्या सगळ्या राष्ट्रांक बरेपण मेळटलें. God has also said, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Hallelujah. Who God said, I will curse those who curse you. I will fight against those who come against you. Hallelujah. So now देवान कितें प्रॉमिस केल्ली, कोण झगडटलो म्हणून, आपूण झगडटलो म्हणून न्ही. ताणें तें प्रूव केल्लें. अब्राहमान हाडलो, अब्राहमाची संसद जाली इज्रायल. इज्रायल गेली इजिप्टाक वचून ती गुलामपणान हाडली. इज्रायल पयशेक इजिप्टांतली भायर हाडली तेन्ना कोण तांचे पासून झगडलो? देव. They didn't have to fight, no. God brought them out. Correct? Who fought for them? God. Now God has proven that he keeps his word. If he has said, I will fight against those who fight against you, he has kept his promise, right? Yes? Now, being the, आता Jehoshaphat, Judah, Abrahamची संसद हाडली न्हू. So the same promise applies to them. So they are also, Jehoshaphat is also saying, this is what you have promised. की तूं आमचे पासत झगडटलो आनी जरी तो तूं आमचे पासत झगडटाय जाल्यार आमकां भिवपाची गरज ना. आमचे अगेन्स्ट कांयच वायट येवपाक जावचें ना. आमी तुका उलो करतले आनी तूं आमकां साल्वार करतलो. येस, वी वील क्राय आउट टू यू in our distress and you will hear and save us. So praise zali, he is remembering. First praise, then he remembered whatever God had done. Now he is remembering a promise that God had made. When we confess the word, do we confess just any word? No, right? आमी जेन्ना तोंडांतल्यान कन्फेस करता बेश्टें खंयच्या रँडम उतर घेवन आमी कन्फेस करिना न्हू. आमी कन्फेस करता देवान जें आमकां प्रॉमीस केलां पळय तेंच. जे भाशेन देवान अब्राहमाक आनी ताजे संसदूकय प्रॉमीस केल्ली ते भाशेन देवान आमकांय प्रॉमीस केल्ली आहा. हालेलुया. सो आमी आमच्या तोंडांतल्यान एक प्रॉमीस उचात. सेम जेहोशाफात म्हणटा, जेहोशाफात इज रिमेंबरिंग अ प्रॉमीस दॅट गॉड हॅड मेड टू दॅम. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the first thing is praise. Second thing, remember his goodness. Third, remember his promise. Hallelujah. Now Jehoshaphat, he remembers his promise, and then now he continues speaking. He says, if you are there with us, if you have made a promise that you will fight our battle. Now he's saying, now behold, the sons of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not allow Israel to invade when they came from the land of Egypt, for they turned away from them and did not destroy them. Here they are, rewarding us by coming to drive us out of your possession, which you have given us as an inheritance. ओके, सो जेहोशाफात कितें म्हणटा, ओके तुवें आमकां प्रॉमीस केलें न्ही की आमचे अगेन्स्ट जरी कितें येता जाल्यार तूं आमचे पासत झगडटलोय, तूं आमकां साल्वार करतलोय. दॅट इज युअर प्रॉमीस. ही इज स्टील स्पीकिंग टू गॉड. वॉट इज द हेडर? जेहोशाफात's prayer. He is still speaking to God. He is reminding God that this is the promise that you made. Now he is saying, I have a problem.
Now he's saying, I have a problem. These kingdoms now have come against me. Hallelujah. So now he's stating his problem to God? Yes. He's saying, these are the people who have come against me. But he's also saying, to म्हणटा, ये तेत kingdom जांचे अगेन्स्ट तुवें आमकां वॉर करूंक हाजे पयलीं दिवंक ना हाल्लें. तुवें तांकां साल्वार केल्ले. आनी तेत किंगडम आतां तुज्या लोकांच्या अगेन्स्ट येता. Hallelujah. So first of all he's saying he has a problem. Okay? ह्या किंगडम आपल्याच्या अगेन्स्ट येता. But then तो म्हणटा they are coming to drive us out of your possession which you have given us as an inheritance. तांचें राज कोणें तांकां दिल्लें? देवान. तांकां तें झगडून करून जोडून घेवपाक पडोंक नाहल्लें. देवान तांकां तें राज दिल्लें. जेहोशाफात म्हणटा, जें कितें तुवें आमकां दिलां, आमचें इनहेरिटन्स. वॉट्स द कोंकणी वर्ड फॉर इनहेरिटन्स? आमचें दायज म्हणून तुवें आमकां दिलां, तें काडून व्हरोंक ते आमचे अगेन्स्ट येतात. What is he remembering? He is not simply stating a problem. He knows ताजो रायट कितें पळय तो जाणो. आपल्याचें दायज कितें, आपल्याचो हक कितें तो जाणो. हालेलुया. आनी तो म्हणटा, हें किंगडम येता तें तुवें आमकां दिलां दायज म्हणून, तें काडून व्हरपाक. आतां तुजें आनी म्हजें आयज दायज कितें? भलायकी आमचें दायज? वय बरी भलायकी आमचें दायज? दिसता एकल्याचेंच दायज म्हणून. वय न्हू? बरी भलायकी सगळ्यांचें आमचें तें दायज. इट इज आवर इनहेरिटन्स. येस. Financial prosperity is our inheritance. Yes. God's will is not for us to remain poor. No, right? To struggle for money. No, right? So financial prosperity is also our inheritance. Peace in the family is an inheritance. Yes. Success in our business, in our jobs, it is our inheritance. Yes. Now when the devil comes with problems, what is he coming to take away? What God has given us as an inheritance. No. जेन्ना प्रॉब्लम येतात, कितें आमचे कडल्यान चोरून व्हरोंक येतात ते? देवान जें आमकां दायज दिलां तें चोरून व्हरोंक. दुयेंस येता, कितें चोरून व्हरोंक? भलायकी आमचें दायज. वय. फायनान्शियल प्रॉब्लम येता, कितें चोरून व्हरोंक? आमची गिरेस्तकाय. वय. गिरेस्तकाय आमचें दायज. वय. फॅमिलीन प्रॉब्लम येता, दुस्मानकाय येता, राग येता, कितें चोरून व्हरोंक? फॅमिली. आमची शांती, आमचो एकवट, आमच्या फॅमिलींतलो मोग. वय. हें सगळें आमचें दायज. सो आयज पासून जेन्ना प्रॉब्लम येतात तेन्ना कितें चोरून व्हरोंक येतात? आमचें दायज. हालेलुया. आनी हातून जेहोशाफात भाशेन आमी जाणो जावंक गरज आमचें दायज कितें पळय तें. जेहोशाफाताक खबर आसली आपल्याचें दायज कितें पळय तें. आनी जेहोशाफाताक खबर आसली देवाचो प्रॉमिसूय कितें आसलें पळय तें. सेम तुका आनी म्हाका खबर आसूंक जाय न्ही आयज. जोरी तर आमकां आमचें दायज कितें तें खबरूच ना, आमच्यांनी प्रॉमीस अप्लाय करूंक जाता? ना न्हू. आमकां कॉन्फिडन्सूच येवचें ना न्हू, आमकां खबरूच ना जाल्यार. करेक्ट? सो पयले सुवातेर जेहोशाफात खबर आसली ते भाशेन तुका आनी म्हाकाय खबर आसूंक जाय आमचें दायज कितें पळय तें. हालेलुया. आतां दायज कहें कितें तें आमकां कॉमन येतलें जाल्यार वी गो बॅक टू Joshua 1:8, where we spend time in His word day and night. Hallelujah. When we spend time, ताज्या उतरान आमी दीस आनी रात सारता तेन्ना ताज्या उतरांतल्यान आमकां गमन येतलें आमचें आयज दायज कितें पळय तें. फकत दायज न्हू, जी कितें ताजी प्रॉमीस आहा आमच्या जिवितान तिवूय आमकां गमन येतली. आनी जेन्ना आमच्या जिवितान जेहोशाफाता भाशेन प्रॉब्लम येतात तेन्ना आमकां इजी जातलें की ना? जेहोशाफातान प्रिपेर केल्लें आपल्या लोकांक. पळय आमी जेन्ना दीस आनी रात सारता आमी प्रिपेरेशन करता की जेन्ना प्रॉब्लम येता तेन्ना देवाची प्रॉमीस आमचें दायज कितें तें आमकां ऑलरेडी खबर आसतली. त्या टायमार आमकां वचून बायबल उकडून सोदूंक पडचें ना. अरे बाबा देव, वॉट इज गॉड्स प्रॉमीस फॉर दीस सिट्युएशन दॅट आय एम इन नाव. वी हॅव ऑलरेडी स्पेंड टायम डे एंड नायट प्रिपेरींग.
Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Jehoshaphat, first of all, he praises God. He magnifies God. He remembers how big God is. Secondly, he remembers everything that God has done previously. Then he remembers the promise of God. And then only he tells God, God, they are coming against me, against my kingdom. But they are coming to take away. ते आपल्याचे आड येतात कितें काडून व्हरोंक. तुवें हेंचें आमकां दायज दिलां तें काडून व्हरोंक. हालेलुया. सो जोरी तर देवान आमकां दायज दिलां तें प्रोटेक्ट करपाक कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? आमची. अरे देन बॅटल आमकां झगडचें पडलें ना. हालेलुया. I think confusion जालें. दायज देवान आमकां दिलां. ओके. पूण तें दायज प्रोटेक्ट करपाक देवान सांगलां तूं कोश्ट कर. वय न्हू. देवान प्रॉमिस करूंक ना आमकां की जें दायज आपणें दिलां I will fight for you. When we have when we have a sickness, that sickness is coming to take our health away. But we are healed by whose power? Whose strength? Our own strength? No. So who fought for us? Jesus. So then दायज राखून धरून झगडपाक कोण? देव. Whose battle it is? God's battle, no? Hallelujah. Battle आमची न्हू. Battle देवाची. He has said, I will fight for you. I will guard your inheritance. I will make sure nobody takes it away from you. That is why Jesus came and died. No, even in the Old Testament, God has said the same thing. God told the same thing. देवान इस्रायल प्रोजेक्ट इजिप्तांतली भायर येताना सेम सांगलें तुमकां झगडपाची गरज ना. आपूण तुमचें सांगाता हा न्हू. आपूण तुमकां तुमचे पासून झगडटलो. तुमी कांयच करिनाकात. तुमी फकत म्हजें उतर आयकात आनी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलात. You keep going forward the way I have told you. I will fight for you. So who is responsible for fighting for us? God, right? Now the good news for us is this was happening in the Old Testament. Jesus had not yet come. Jesus अजून येवंक नाहलो न्ही Old Testamentan. आयज आमी New Testamentan हा. जेजू आयलो जेजूच्या मरना वरवीं जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं. Jesus has already fought the battle. जेजून already battle fight केला आनी तो battle जिखला. वय त्याच जोयता वरवीं तुका आनी म्हाका भलायकी, फायनान्शियल प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस in everything that we do, prosperity in everything that we do, peace, love, joy, everything that we have, no? Because God has fought the battle and won already. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we have to spend time so that we know what our inheritance is. Thank you, Jesus. So this is what Jehoshaphat is doing. When Jehoshaphat said that, here they are rewarding us by coming to drive us out of your possession, which you have given us as an inheritance. O our God, will you not judge them? So wait. O God, will you not judge them? Jehoshaphat कितें म्हणटा? आपूण तांकां जज करतलो म्हणटा? Or is he asking God to judge them? Why is he asking God to judge them? Because he has remembered God's promise, no? What is God's promise? I will fight for you. So who is supposed to fight against the armies? God. Who is supposed to judge those armies? God. Hallelujah. So he is asking God, will you not judge them? For, this is very, very important, for we are powerless against this great multitude, which is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So we do the same thing. We tell God, God, we are powerless.
Do we tell God we are powerless? If you are telling God we are powerless, then we will also have to say, "Are देवाक जाय देव कोत्तलो, आमच्यान कितें करूंक जाता?" होय न्हू? Is that what it means? ताजो मिनींग तो देवाक देवाची येवजण देव जाणो. होय न्हू? हातून मागीर आमी जेरमाया 29:11 खूब पाटी वयर काडटा. God has a plan. We know God has a plan. Without understanding, we say all these things, right? Where we say, God, we are powerless. Now, why is Jehoshaphat saying he is powerless? Because always God did everything. He is powerless because he is one kingdom. 3 other kingdoms are coming against him. Actually, he cannot do. Even if he tries to fight, there is no chance he is gonna win. Hallelujah. But in that situation, what he decides to do? He says, God, I don't even know what I have to do. I don't know how I can fight those 3 armies. I don't know. But all that I know is to keep my eyes on you. Why is he keeping his eyes on God? Because he knows what God's promise is. He knows how powerful God is. He knows what God has done for them previously. Hallelujah. If he had not gone through that process of remembering how great God is, how powerful God is, how mightily God had worked in their life previously, how great his promise is, if he had not gone through that process of remembering all of that, ताणे आपल्याचो फोकस देवाचे धरून जातलो आहलो. जरी ताणे चिंतोंक नाहलें देव कितलो व्हरतो, देवान आपल्या पासून कितें केलां, देवाची प्रॉमिस आपल्याक कितें आहा, ही वूड नॉट हॅव बीन एबल टू डू दॅट. नो, फोकस कित्याचेर जातलो आहलो ताजो? ऑन हीज प्रॉब्लम. हालेलुया. Even in that, he realizes that he does not know what to do, but he relies on God. Okay? Now, why I said this line is very powerful is because Jehoshaphat says, for we are powerless against this great multitude. Now, you and I are not powerless. You and I are not powerless. Why are we not powerless? Because Jesus died on the cross. Okay, so he fought the battle, he completed everything. So victorious in faith, not through. we are victorious in I don't know what that means. So we are victorious meaning so we still have the battle is there. No, people are falling sick, people are going through financial problems. Just because we are victorious, battle is there. No, We have to trust. Depend on. We know, we realize. Grace and ऑलरेडी दोन लाटी आम्ही बिलीव करून आम्ही Be strong. देवान ओके आमचे पासून जोडलां आनी सगळें आमकां कित्याची गरज आसा, सगळ्या बेसांवांची आमकां ऑलरेडी फावो केल्लें आहा, सगळ्या बेसांवांनी आमकां बोल्लें. ओके, सो दॅट इज हाव वी आर पावरफुल. सो ते बिलीव करून जाय आम्ही ना ते confessing the word of God. Everybody who had gotten those 10 points, no, front benches as well as back benches now have become minus 20. What is your strength? Who is, okay, let me reframe the question. Who is your strength? God? Word of God? Everybody has forgotten about the Holy Spirit, I think. We don't, our strength today is not a physical strength, right? Now, what has Jesus given us the Holy Spirit? Yes. Why? Guide us to lead us. To guide us, to lead us, but also to exercise the authority that He has given us, no? Now, if Jesus had authority, right? Yes? Yes? That is why He was able to heal the sick, cast out demons, yes? Calm the storm. He had authority. Now, Jesus has given that same authority to us. Yes? That makes us powerful.
That authority is exercised through the power of the Holy Spirit that He has given us. That is how we become powerful. The power is not us. Okay, I said we are not powerless today. But I also we are powerful by our own strength. No, we are powerful because we have the Holy Spirit with us. We have the Holy Spirit in us. And that Holy Spirit is helping us to exercise the authority. What is authority? देवान जेजून जो आपल्याचो अधिकार आमकां दिला तो पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्यांनी तुवें आनी हांवें तो एक्सरसायज करूंक जाता. सो आर पावर इज इन दॅट. नाव हांगासर जेहोशाफात म्हणटा आय एम पावरलेस अगेन्स्ट दीस एनिमी. बट वेन द एनिमी कम्स अगेन्स्ट यू एंड मी, वी कांट से वी आर पावरलेस. वी आर गिवन द ऑथॉरिटी. आमकां देवान अधिकार दिला. So with that authority, the odhikaran we speak. That is why, otherwise zori to amko odhikar na hallo. Why would Jesus tell us heal the sick and cast out demons? He would have said, I will cast out demons. No, correct? But odhikar amkan dila. Odhikar amkan diung na hallo to amka sangtolo hallo. You speak to the mountain. Na no, to mundalo you speak to me. I will move the mountain. Correct? Na. So आमची पदवी, आमचो पावर आयज, इट इज थ्रू द होली स्पिरिट हू एक्सरसाइजेस द ऑथॉरिटी. देवान जो आमकां अधिकार दिला तो आयज आमी एक्सरसाइज करूंक. हालेलुया. सो टुडे वी आर नॉट पावरलेस. प्रेज गॉड. येट वी हॅव टू रियलायज द बॅटल इज नॉट आस. अधिकार हा खरो आमचेशी, बट देन आमी तें बॅटल झगडोंक नाका. हालेलुया. Praise God. So let's see, let's go ahead. So Jehoshaphat says, for we are powerless against this great multitude which is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Moje dove tuje darlele ha. So all Judah stood before the Lord with their infants, their wives and their children. सोगली हालनी? Yes. आपकी पॉज जा? Yes. Then in the midst of the assembly, the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph. So the Spirit of the Lord came upon Jehaziel. And he said, who said? The Spirit of the Lord speaking through Jehaziel. He said, listen carefully, all you people of Judah and you inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. The Lord says this to you, be not afraid or dismayed at this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Hallelujah. What is the first thing that God says to Jehoshaphat? Do not be afraid. What's the first thing that had happened to Jehoshaphat? जेन्ना ताणे न्यूज आयकलो की 3 किंगडम आपल्याचे अगेन्स्ट आयल्या म्हणून कितें जालें? ही फियर्ड. नो बायबल म्हणटा ही फियर्ड. सो ताची भिरांत आयली. सो द फर्स्ट थिंग that God also says, पयलें उतर देवाचें जेहोशाफाताक, तूं भियेनाका. कित्याक भिरांत आयली जाल्यार भावार्थाक आनी जागो ना. पूण आमचें जैत कित्याचेर दवरलेलें आहा? भावार्थाचेर. हालेलुया. सो पयलें उतर जेहोशाफाताक भियेनाका. पयलें उतर आमकांय तेंच भियेनाका. जेन्ना प्रॉब्लम येता भियेनाका. कित्याक भिरांतीन भावार्थाक जागो मेळचो ना. हालेलुया. प्रेज गॉड. हें देवाचें उतर न्ही, भियेनाका. ही हॅज रिपीटेड इट ऑल द टायम. इज्रायलाक पासून जेन्ना इजिप्तांतली भायर आयली, तांणी पयलें इजिप्ताची आर्मी तांचे फाटल्यान येतात. एट दॅट टायम ऑल्सो गॉड सेड भियेनाका. जेजू जेन्ना शिसां बराबर मोडान सांपडलेलो, ताणें म्हणलें भियेनाका. Again and again, God repeats this one thing
to his people. In the Old Testament, to you and me in the New Testament, biyanaka. Be not afraid. Why? One thing is, faith does not have a place. But there is another reason. Why he says biyanaka? Result of fear is death. Okay, result of fear is death. Okay. बियानाका कित्याक? We don't have to fight the battle, no? जोरी तर आमकां झूज झगडोंकूच नाका. आमकां भिवपाची कसली गरज? झूज झगडटा कोण? देव झगडटा. ओके. ना देवाचो झुजान ट्रॅक रेकॉर्ड 50-50. 50% केन्ना जिखलो केन्ना ना. पळय 50-50 ट्रॅक रेकॉर्ड ना न्हू. 100% win. हालेलुया. सो जोरी तर देव आमचें झूज झगडटा, आमकां भिवपाची गरज ना. आतां हातून गूड न्यूज आमचो देव झूज ऑलरेडी झगडला. देवान जो तो ऑलरेडी जोडला. भावार्थांतल्यान आमच्या तें वी ओनली सी वी डोंट फायट टू गेट द विक्ट्री, वी फायट टू मेंटेन आ विक्ट्री. बिकॉज टुडे वेर इज आ बॅटल? आ बॅटल इज इन आ मायंड. जेन्ना कितें डिफिकल्ट सिट्युएशन येता तेन्ना फर्स्ट ऑफ ऑल अटॅक खंयसर येता? आमच्या चिंतनांनी. कित्याक आमच्या चिंतनांनी ती भिरांतसुरी आयली जाल्यार मागीर आमी कांपूंक लागता. वय न्हू. जाल्यार ते भिरांतींतल्यान मागीर आमी सगळे प्लॅन करूंक लागता कितें करपाचें, कोणाशी उलोवपाचो, खंयसर वचपाचें. हालेलुया. पूण जोरी तर आमी आमचो भावार्थ गोड दवरता जाल्यार आमी पयले सुवातेर देवाशी वयची न्हू. कित्याक भावार्थ जरी गोड दवरता तो भावार्थ कित्याचेर दवरलेलो आहा? तो आमचो भावार्थ दोतोरांचेर न्हू, आमचो भावार्थ बँकांचेर न्हू, आमचो भावार्थ देवाचेर दवरलेलो आहा न्हू. सो जोरी तर आमी आमचो भावार्थ गोड दवरता जाल्यार आमी पयलीं देवाशी मेळटलीं. जेहोशाफात गेला तेच भाशेन. जेहोशाफात पयलो कोणाशी गेलो? देवाशी. बिकॉज ताका कितें खबर आसली की हें जरी झूज आपले अगेन्स्ट येता, कितें आपले अगेन्स्ट येता जाल्यार ताजे अगेन्स्ट प्रोटेक्ट करपाक काम कोणाचें? देवाचें. कोणें प्रॉमीस केल्या? देवान. सो जरी तो देवान प्रॉमीस केल्या तो प्रॉमीस दवरतलो न्हू. हालेलुया. थँक्यू जीजस. आनी हाका लागून देव म्हणटा भियेनाकाय. कित्याक तूं झूज झगडपाक तुका पडचें ना. इट इज नॉट योर बॅटल, इट इज माय बॅटल. द बॅटल इज नॉट yours but God's. But he also says, go down against them tomorrow. Behold, they will come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the river valley, in front of the wilderness of Jeruel. So now, जोरी तर देव म्हणटा तूं भियेनाकाय. It is not your battle, it is my battle. हांगासर तो तांकां कित्याक सांगता की यू गो अगेन्स्ट देम म्हणून. ते हिंगासर आसतले. टुमॉरो यू गेट अप आनी यू गो अगेन्स्ट देम. वाय इज ही टेलिंग देम दॅट? तुमकां कितें दिसता? देवान म्हणलां न्हू, अरे बाबा बॅटल इज नॉट योर्स, तुमकां झगडपाची गरज ना, आपूण झगडटा. पूण तरी पूण तो कित्याक सांगता यू गो अगेन्स्ट देम म्हणून? Because if they believe God's word, what is the meaning of belief? Action corresponding to the message. Yes? So when we also have a promise, आमकां जेन्ना देवाची promise मेळटा and we say we believe that promise, we also have to back it up with an action, right? जोरी तर आमी पयलीं आमकां चलोंक जायना आसलें, आमी म्हणटा आतां देवाच्या गांवांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या, देवाच्या गांवांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या. विदाउट बॅकिंग इट अप विथ एन एक्शन, कॅन वी से वी आर बिलिव्हिंग इट? नो, रायट? जोरी तर वी बिलीव दॅट बाय द वुन्स ऑफ जीसस आय एम हील्ड. जेजूच्या गांवांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या जाल्यार म्हाका पयलें चलोंक जायना आसलें, तें आतां चलोंक जावंक जाय. So with that boldness, I have to take that step. I might take a small step also.
बट आय हॅव टू टेक दॅट स्टेप. येस, हांवें तो पयलो स्टेप घेवपाक जाय. धाकटो जावं व्हडलो जावं, आय हॅव टू टेक दॅट स्टेप बिकॉज आय हॅव टू. हांव जरी तर हांव म्हणटा हांव बिलीव करता, हांवें तें एक्शनानूय दाखोवंक जाय. हालेलुया. आतां देव म्हणटा तुमी फाल्यां ते अमक्या जाग्यार आसतले, तुमी थिंगासोर वचात. ओके, बट इज ऑल्सो टेलिंग देम you need not fight in this battle. Go there and simply take your positions, stand and witness the salvation of the Lord who is with you. Hallelujah. तो म्हणटा आपूण तुमकां धाडटा खरो, पूण तुमकां झगडोंक धाडिना. तुमी वचात थिंगासोर, पूण तुमी थिंगासोर वचात, तुमचें पोजिशन घेयात आनी तुमचें पोजिशन घेवन तुमी थीर रावात. आतां आमचें पोजिशन कितें? आर पोजिशन इज वॉट? ऑन दॅट प्रॉमीस ऑफ गॉड, रायट? जोरी तर आमी म्हणटा जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणी मेळल्या जाल्यार आय स्टँड फर्म ऑन दॅट. सिमटम म्हाका दिसता खरो, पूण तो सिमटम हांवें पळयना जावन हांव म्हणटा देवाचें उतर म्हाका सांगता म्हाका पेकोणी मेळल्या, तर म्हाका पेकोणी मेळल्या. आय स्टँड फर्म ऑन दॅट वर्ड. करेक्ट? सो सेम थिंग गॉड इज आस्किंग देम टू डू. दॅट यू गो देर, you stand in your place. You won't have to fight, you just take your position. Now our position is that position of faith. No. Yes, faith is what? Faith is seeing the unseen. Now could Jehoshaphat see battle? God has told him that the battle is not yours, I will fight that battle. Now sitting at home, he would have seen that battle. No, right? Sitting at home, he would not have seen God fight that battle. Yeah, he would not have seen that how God gave them the victory. Bishto ek news yetalo hallo, okay, you won म्हणून. Yes, but God actually wanted them to see his glory. He is asking them to take a step so that his glory, his salvation could be revealed to them. He says what? You go there, take your position, तूं वच थिंगासोर, तुजो जागो घे आनी तेन्ना तूं पळयतलोय तुका कशे भाशेन हांवें जैत दिलां पळय तें. हालेलुया. जरी तर म्हाका पयलें चलोंक जायना आहलें आनी आतां हांव म्हणटा जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका पेकोणीक मेळल्या एंड हांव एक धाकटुलें स्टेप घेता. कोण ना टेस्टिमनी पयले आसतल्यो न्ही, कोण व्हिलचॅरार आहलेलो, ही टेक्स अ स्मॉल स्टेप ऑफ फेथ एंड ट्रायज टू गेट अप. हू गिव्स देम दॅट विक्ट्री? ग्लोरी, देवाची ग्लोरी आमकां पळोवपाक मेळटा वेर सुपर नॅचरली ताज्या पांयांनी स्ट्रेंथ येता. पळयलां न्हू आमी? सो जरी तर तो मनीस थंय धाकटुलें स्टेप घेना, देवाची ग्लोरी मॅनिफेस्ट जावंक जाता? हाव वील वी विटनस? जरी तो भावार्थान स्टेप घेत ना, कशे भाशेन आमी विटनस करतले? सिंपली व्हिलचॅरात बसून ओके हांव बरो जालो म्हणूंक जायना न्हू. बरो जालो जाल्यार समबडी हॅज टू गेट अप एंड वॉक. येस, एंड दॅट इज वॉट वी सी. तेंच आमी पळयता जितल्या कोणाच्यो टेस्टिमनी रिकॉर्ड जाल्ल्यो आहा पळय त्यो, व्हिलचॅरांतल्यान कोण उठल्या, दी टेक दॅट स्मॉल स्टेप एंड इन दॅट स्टेप, इन दॅट ओबिडियन्स टू गॉड, God's glory is manifested. ताजें जोयत मॅनिफेस्ट कितें फुलोन येता, आमकां पळोवपाक मेळटा. येस, हालेलुया. सो दॅट स्टेप ऑफ फेथ इज नीडेड. दॅट एक्शन, लिटल एक्शन ऑल्सो ऑफ फेथ इज नीडेड. एंड दॅट इज वॉट जेहोशाफाथ ऑल्सो हॅड टू डू. हालेलुया. देवान ताका एक इन्स्ट्रक्शन दिलें. हालेलुया. ही हॅड टू फॉलो दॅट इन्स्ट्रक्शन. आतां जेजूय देव आपल्या उतरांतल्यान आमच्या प्रॉब्लमान आमकां एक इन्स्ट्रक्शन दिता न्हू. इफ गॉड इज सेईंग, इफ समबडी स्लॅप्स यू ऑन वन चीक, यू ऑफर दी अदर चीक, दॅट इज एन इन्स्ट्रक्शन, रायट? ही सेईंग, ही इज नॉट सेईंग, तो म्हणिना की तूं मार खायत राव, तुका एनीवे कांय रिस्पेक्ट ना. नो, ही इज नॉट सेईंग दॅट. नो, तो कित्याक म्हणटा? बिकॉज इन दॅट ऑल्सो देव म्हणटा जरी तर कोण तुका एका पोल्यार मारता, तूं दुसरो पोलो दिताय, तूं म्हणटाय आय एम नॉट फायटींग द बॅटल. God is fighting the battle. Who is supposed to protect me? God, right? So whose responsibility is it is to stop the next slap?
God's, no? So that is the meaning of it. Hallelujah. So we have to, God gives us an instruction. Ami the instruction, obey kurung say. Hallelujah. So Jehoshaphat kelenga. Hallelujah. So he says, go, take your position, stand over there. And over there, tuka pobag me telen tujen zoit. Okay? Ani potun to munta, do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Hallelujah. So when Jehoshaphat receives this word, he bowed with his face to the ground. And all Judah and all inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshipping him. Hallelujah. Now if they had not accepted God's word, they worship kuttale halle? No. So when they started worshipping, it was a sign that they have accepted that word. Yes? Now when they accepted that word, they followed it up with an action. Hallelujah. The Levites from the sons of the Kohathites and the sons of Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with a very loud voice. So this was all happening when they were worshipping. Okay? Now it's time to go out. So they got up early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. As they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe and trust in the Lord your God, and you will be established, secure. Believe and trust in his prophets and succeed." So what is he speaking to the people? He's again reminding them to place their trust on God. Hallelujah. Because कितें जावंक जाता आतां ते सकाळीं उठल्या खरें, they have decided to obey God's word, yes, but when you are actually stepping out, doubt येवंक जाता न्हू. Correct? Is it easy to देवान सांगलां खरें तूं वचोन you take your position म्हणून. अरे when we are taking a position, what if the army attacks? जाता न्हू. जोरी तर example घेवया, same person who's in the wheelchair, he decides to take a small step and get up. ताच्या मनान येवंक जाता न्हू, अरे पडत जाल्यार येता न्हू. At that time also तांच्या मनान येवंक जातालें doubt, भिरांत, what if the army attacks us? Hallelujah. So here Jehoshaphat is reminding them, see, first of all your trust was not in yourself, your trust was in God. Now you continue believing in God. Hallelujah. Thank you, Jesus. So what they do next? When he had consulted with the people, he appointed those who sang to the Lord and those who praised him in their holy priestly attire as they went out before the army and said, "Praise and give thanks to the Lord, for his mercy and loving kindness endures forever." Hallelujah. So what does he do? They have got up in the morning. Okay? Now they have to obey God's word and they have to go to the place which God had told them. आता तेंका थिंगसर वचोन position घेवपाक जाय म्हणून सांगलां, थिंगासर तांणी वचोंक जाय न्हू. Now he reminds them, continue believing. But the journey, what are they doing? The journey चलोन वेता न्हू ते. In that journey, they are praising. They are saying, he's saying, praise and give thanks to the Lord. Hallelujah. So, आमची जी journey आसता, where we actually see the manifestation, आमची पेकोणी, आमचें बेसां आमकां actually पळोवपाक मेवता, ते मेरेन जी journey आमची आसता, थिंगासोर आमकां देव कितें सांगता? You continue to give thanks to me. You continue to praise me. Hallelujah. So that is why we say, no, thank you, Jesus, for by your wounds I am healed. Because on that journey, we are continuing to give thanks to God, to praise him, to give
Glory to Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. When we keep praising God, again, where is the focus? Not on how big the problem is, but on how big God is. When we are constantly praising on that journey, when we are constantly giving thanks, जेन्ना आमी देवाक आर्गां दिता, देवाक दिनवास दिता, ते आमचे जर्नीचे कोण व्हडलो जाता? प्रॉब्लम और देव? देव व्हडलो जाता न्हू? Hallelujah. So Jehoshaphat is also he is now appointing people to sing and praise and give thanks to God on their way, on the journey. Hallelujah. Because कितें जाल्लें ताका आपल्याचें आनी आपल्या पोरजेचें मन देवाच्या उतराचेर दवरलेलें. हालेलुया. कित्याक देवान तांकां प्रॉमीस केलें आपूण झगडटा, सो तुमकां जोयतूय आपूण दितलो. Hallelujah. Now when they began singing and praising, the Lord set ambushes against the sons of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah. So what happens when they began singing and praising? So they journeyचेर आपल्या they were singing, ते देवाक आर्गां दिवन देवाक मोहिमा दिवन चलताले. बॅक एंडान देव कितें करतालो? He was putting his plan in place to fight the battle the way he wants to. Hallelujah. आतां ते वाटेर चलताले, तांकां दिसतालें देव फाटल्यान कितें करता पळय तो? ना न्ही, पूण he was still working. Yes, God was still working in the back end. Yes? Hallelujah. What were they focusing on? Simply giving thanks, praise and glory to God. And God was working on their behalf. Hallelujah. Thank you, Jesus. So what did he do? He set ambushes. Ambush म्हणजे कितें? Ambush म्हणजे एक ट्रिक. एक ambush म्हणजे एक स्ट्रॅटेजी वॉरान वेर कोण एक लिटरल मिनींग ताजो म्हणटा तो जरी तर एक आमी हिंचोल्यान मार्च जाता वो हुंयसर वचपाची आहा. ओके, दी ऑपोजीट आमी लिपोन रावतात एंड देन स्लोली दे सराउंड एंड देन दे अटॅक. In literal meaning, that is literal sense, that's the meaning. Hallelujah. Over here, God set ambushes against the sons of Ammon, Moab and Mount Seir. These are the people yet there Jehoshaphatच्या against आयल्ले पळय ते. होय? So what happened when God set ambushes against them? They were struck down in defeat. They were struck down in defeat. Now let's read the next verse, because that tells us how they were struck down in defeat. For the sons of Ammon and Moab, suspecting betrayal, rose up against the inhabitants of Mount Seir, completely destroying them. There were 3 kingdoms. 1, 2, 3. Okay? 2 of the kingdoms decide to attack the third one. Hallelujah. They start fighting amongst themselves. Hallelujah. First 2 kingdoms fight against the third one. Okay? Completely destroying them. And when they had finished with the inhabitants of Seir, they helped to destroy one another. So, the first 2 armies fought against the third one, and those who were remaining, they fought against themselves. Now, in all of the strategies of Jehoshaphat, ताणें हें केन्ना अचीव करूंक जातलें आहलें? That the armies would fight against each other within themselves? Nanu? It was in one day he could not have even imagined it. But when the battle was surrendered to God, when he only decided to say, God, my eyes are on you, you fight the battle, you protect me, God made the impossible possible. Hallelujah. To the point where the enemy is confused, he is fighting within themselves. Now Jehoshaphat हांगासर एक पासून बालो मारूंक पडलेलो ना.
they destroyed each other completely. Hallelujah. Because it says later, and when the men of Judah came to the lookout tower of the wilderness, they looked toward the multitude, and behold, there were dead bodies lying on the ground, and no one had escaped. Not even one. एक पासून soldier ते 3 आर्मींतलो जिवा उरोंक नाहलो. Hallelujah. That is the wisdom of God. Because what was Jehoshaphat and his army doing? Nothing but giving thanks and praise to God. ते फकत देवा कारगां देवाक महिमा दिवन वेताले, obeying God's word. तांकां खबर नासलें फाटल्यान कितें जाता पळय तें, फाटल्यान देव कितें करता पळय तो. But God was still working, and He worked in such a mighty way that the तीनूय armies, they destroyed each other to the point where not even one soldier had escaped. Hallelujah. Now, if Jehoshaphat was sitting at home, ताका हें पळोवपाक मेळटलें हाल्लें? He would have been able to witness his salvation? No, right? So God asked him to follow his word. Gave him, ताणें एकूच instruction दिल्लें Jehoshaphatak. Jehoshaphataan जोरी तें instruction follow करूंक नाहल्लें, ताका आपल्याचें जोरी ते भाशेन पळोवपाक मेळचें नाहल्लें. Hallelujah. आमकांय जेन्ना देव instruction दिता, आमी तें follow करूंक जाय, so that we also see the salvation. देवान जें जोर आमकां जोडलां तें पळोवपाक आमी देवाची instruction follow करूंक जाय. जोरी तर तो म्हणटा आमकां एक step घे, we take one step. फुडें जावं, फाटीं जावं. It is his instruction for us, and through the Holy Spirit तो आमकां सदांच instruction दिता. Hallelujah. Thank you Jesus. So आमी तें जेहोशाफातान जे भाशेन instruction follow केलें तें तुवें आनी हांवेंनूय करूंक जाय. दर एक सिट्युएशनान. Hallelujah. आनी तें instruction follow करतना आमचो एटिट्यूड कितें जावंक जाय? आमचो एटिट्यूड कितें जावंक जाय? Thanking and praising God. Jehoshaphat ताजे पोरचे प्रमाणे what were they doing? Thanking and praising God. आमचो attitude same. We thank and praise the Lord, because who is fighting the battle? At that time God was fighting. Now who has fought the battle? Jesus, right? Who has given us the victory? So till we see that victory, what is our attitude? Thanking and praising God. Hallelujah. Now, okay. हिंगासर हिंगासर मातसो दुसऱ्या डिरेक्शनान वतलो म्हणल्यार फॉर अनदर 10 points. Ephesians 3:20 कोण जाणो? Ephesians 3:20 open, no? Ephesians 3:20. Can you read, sister? Glory to God. Glory to God. Okay, listen everyone, okay, pay attention. Glory to God Who shows His power in us who shows His power in us and can do much more and can do much more than we could ask or imagine. than we could ask or imagine. Hallelujah. What is Ephesians 3:20 telling us? Glory, first of all, what? Glory to God. Is that what Jehoshaphat did? Yes. He continued giving glory to God. Now it says glory to God, who is able to do much more than we can ask or even imagine. Hallelujah. Now the same thing was done in Jehoshaphat's life. Jehoshaphat continued to give glory to God. Now God did much more, because when we read the next line, when Jehoshaphat and his people came to take their spoil म्हणजे कितें? All their तांची जी कितें लूट हाडली, आमी आपले तिनूय आमीज आपले मोदें झगडोन ते सगळे मेले न्हू, पूण तांचे फाटल्यान सगळी गिरेस्तकाय उरलेली. ओके, सो when his people came to take their spoil, they found much among them, including equipment, garments,
and valuable things which they took for themselves. Who? Jehoshaphat and his people. More than they could carry. Again, repeat Ephesians 3:20, please. Glory to God. Glory to God. Repeat. Okay, let's all repeat. Okay, glory to God, Who shows His power who shows His power in us in us and can do much more than we than we could ask or imagine. could ask or imagine. More than we can even carry. That is how much Jehoshaphat and his kingdom was blessed. First of all, they got a victory without having to fight the battle. And all of the valuable riches of the enemy they were blessed with, more than they could carry. So much that they spent 3 days. How many days? 3 days gathering the spoil. Hallelujah. It was so much. They were blessed so much that it took them 3 days just to gather all of that. Hallelujah. So did they only see the enemy defeated, or did they get blessed more than they could have asked for? Yes? Because आदल्या तेंपार जातालें न्हू, कोण जरी झुजाक गेलो, कोण शेणटा ताजी सगळी गिरायस्काय कोण जिखता तो वतालो, वय न्हू? सेम हांगासर जालें. 3 किंगडम आयिल्ले, 3 किंगडम सगळोन आपले भितर मेले. And Jehoshaphat ka kaint करूंक पडोंक ना. He only had to obey God's instruction. But when he obeyed that instruction, तांची सगळी गिरायस्काय जेहोशाफाताक मेवली. जोरी तर तो घरा रावलो, गिरायस्काय मेवतली हाली ना न्हू. When he followed God's instruction, ताणें जेन्ना देवाचें उतर, देवाचें instruction follow केलें, जें देवाचें प्लॅन ताजे जिविताक हाडलें, तेंच सुफळायेक पावलें, तेंच सुफळ जालें, तेंच फुलफील जालें. Yes? God's plan was not only to give him victory. God's plan was to bless him with all of these riches, right? जोरी तर जेहोशाफात थिंगा वचोंकूच नाहलो, देवाक तें आपल्याचें प्लॅन फुलफील करूंक जातलें हाडलें? No chance. So was it important that Jehoshaphat follow God's instruction? He obey God's voice? Yes? Hallelujah. Thank you, Jesus. तर आमकां तो तुलो त्रास कोश्ट येतात. येस? केन्ना तो हा जिवितान टायम आसचो ना जेन्ना त्रास कोश्ट आसचे ना. कसले ना कसले ट्रायल चॅलेंज येतात. Hallelujah. But in all of that, who has fought the battle for us? God. Hallelujah. Who has given us the victory? Jesus has given us the victory. Now, what is our role? Our role is to exercise our faith. आमचो भावार्थ अप्लाय करून देवाचें जें उतर आमकां सांगता तें ओबे करपाक. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर ओबे करता तेन्ना आमकां दिसचें पासून ना देव कशे भशेन आमच्या ऑन बिहाफ ऑफ अस वॉट ही इज डुईंग. जायते पाटी आमकां जायते पाटी न्हू मोस्ट we don't know what is happening in the spiritual world, right? Yes, the word of God reveals to us, yes, but we can't see it with our eyes, yes, but te amka instruction follow karunk garas. And jenna ti ami instruction follow करता and jenna ti ami journey dotta tenna amcho attitude jang jay of thanksgiving, of praise, of glorifying God. Hallelujah. 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 So is this another way? Antunlani आमकां गमता कशे भशेन आमी आमचो भावार्थ वेव्हारांत घालूंक जाय पळय तो. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Everybody is hungry. Say praise God. Praise God. Thank you, Jesus. And then the fourth thing. That we'll see some other time. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We'll make the Thanksgiving prayer. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mogala Papa.
जिवितांत त्रास तर येतात, पूण आमचो धीर, आमचो बोरवासो तुजें आमच्या जिवितांत आसलें आहा ताजेर आमकां तें जिवितांत जे त्रास येता ते तुवें हें केन्नाच धरूंक येना आमकां की आमकां झगडोंक पडटलें. तूं आमच्या जाग्यार झगडलोय, आमकां जें जैत जोडूंक झालें तें तुवें जोडून आमकां दिलें. ही सदांच तुजी येवजण आसलेली की तुजीं जीं भुरगीं आहा तांकां कसलेच त्रास पडना जावन तुजें बरेंपण तांणी आपल्या जिवितांत अणभवूंक. तुका जाय आमी तुजें बरेंपण आमच्या जिवितांत दर एक दिसा अणभवलेलें आनी हाचीच जाणवाय तूं आमकां दर एक दिसा दिताय तुज्या उतरांतल्यान. आयजूय तुवें आमकां तीच जाणवाय दिल्या. एक एग्जाम्पल घेवन जेहोशाफाताचो कशे भाशेन ताणें तुजो ताळो तुजें उतर पाळून आपलें जैत पळयलें ते भाशेन आयजूय आमी तुजो ताळो तुजें उतर आयकून आमचें जैत पळोवंक जाता. आनी हातूंतल्यान मोगला बापा आमी आयज डिसिजन घेता, आमी ते वाटेर चलतना तुका आर्गां दिवन तुका तुजी मोहिमा गावून चलोंक. कित्याक तुजे व्हरतो देव आनीक ना, तुजे इतली पदवी आनीक कोणाक लागीना. तूंत सोर पदवेदार आनी सोर पदवेदार देव जावन तूं आमचे पासत झगडोंक आयलोय आनी आमकां जैत दिवंक तूं मेलोय. हें जैत आमी आयज डिसिजन घेता, आयज निर्णय घेता. आमचें जैत कितें, आमचें दायज कितें तें शिकोंक, तें जाणो जावन घेवंक. कित्याक जेन्ना गोश्ट त्रास येतात तेन्ना आमकां थीर रावंक जातलें, जाणो जावन तुवें आमकां कितें दायज दिलां पळय तें आनी तुजी प्रॉमीस आमच्या जिवितांत कितें पळय ती. हें आयज मोगला बापा आमचें डिसिजन. आनी ह्या डिसिजनानूय आमी आमच्या स्ट्रेंथाचेर घेना, कित्याक आमचो पावर न्ही पूण पवित्र आत्म्याचो पावर. तो पवित्र आत्मोच आमकां शिकयता. सो पवित्र आत्म्या तुका आमी दिनवासता की तूं दर एक दिसा आमचे सांगाता चलताय आनी तूं आमकां शिकयताय. दर एक घडये तूं आमकां देवाची जाणवाय दिताय, तूं आमकां देवाच्या उतराची शिकवण दिताय. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी तें जैत जें देवान जोडलां तें अणभवूंक. तूंच आमकां बळ दिताय म्हणून आमी तुका दिनवासता आनी हें मागणें हांव करतां जेजूच्या नांवान. आमेन. हालेलुया.